आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना 530 आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है ओ देवा गुरुदेवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना Alleluia 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 सकड़ा Alleluia 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 स्तुति करिया Alleluia 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Adore the Lord, bless the Lord, glorify the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumia juzu arganduka aradanduka ugla duka sundanduka tuji duka yokari samlya juzu yokari samlya juzu
जेजू तुझी स्तुती करूंक आमकां आपयलां तुका अर्गां दिवंक आपयलां ह्या सकाळी फुडें तुज्या मुखार दिमयांनी आसून तुका स्तुती करून तुका महिमा दिवन तुका अर्गां दिवं तुजी स्तुती गावंक आपयल्या खातीर हालेलुया 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 येशुवे येशुवे Praise you, Jesus. Worship you. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 थोडो वेळ स्तुती करत रावा येवकरांतल्या जेजू मुखार येताना पयली आमची प्रतिक्रिया स्तुती काळजांत हांव स्तुती सोलोंदी काळजांत हांव भरिल्ल्या बोगणांनी भक्तीपणान भावार्थान येवकरांतल्या जेजूची थोडो वेळ मौन रावून आमच्या मोतींत हांव भरिल्ल्या काळजांत हांव दादोसक्यान ती करया इत स्तुती किर्तनकाराच्या उतरांनी अशी परगट करया हांवें वाचताना बरें करून आयका आनी उतरां तुमी चिंत करून घेया आनी उपकार सांगल्या जेजू ती समर्पण दिया किर्तन 18 अशें म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोळ तूं म्हजें बोळ सर्वेस्परा तूं म्हजें कडप तूं म्हजें कोटें यू आर माय रॉक यू आर माय फॉर्ट्रेस यू आर माय स्ट्रेंथ म्हजो सोडवंदार माय सेवियर म्हजो जीव आनी म्हजो देव माय गॉड एंड माय लायफ म्हजें कडप हांव तुका शरणा येतां तूं म्हजी ढाल म्हज्या तारणाचें शिंग म्हजें बुरूज सर्वेस्परा तुका स्तुती आनी महिमा फावो तुका उलो मारतां आनी तूं म्हाका निवारताय कश्टांतलीं आकांतांतलीं अणवरांतलीं म्हज्या आकांतां सर्वेस्परा हांवें तुका उलो मारलो आनी म्हज्या बोबेक तुवें कान दिली आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हणटा किर्तनकार सर्वेस्परा तुज्या मंदिरांत तूं आसाय आनी हांवें बोब मारतना म्हजो ताळो तूं आयकताय ह्या सकाळी फुडें सर्वेस्परा परत तीस बोब मारूंक हांव आयल्यां आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या बागी वेळार तुजे समकोर बसून तुज्या समकोर दिंब्यांनी आसून म्हज्या देवाची म्हज्या सोडवंदराची म्हज्या सुमयाची म्हज्या बोरुजाची म्हज्या कडपाची स्तुती करचें वर्तें भाग म्हाका फावो केलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां हांव तुजी स्तुती करतां हांव तुका महिमा दितां
अर्गां तुका सोम्या जेजू Ergan tuka somia होगळाप Jesu. तुका सोम्या जेजू Hogolap tuka somia Jesu. वंदन तुका सोम्या जेजू Vandan tuka somia महिमा Jesu. तुका सोम्या जेजू Vandan tuka somia Jesu. होगळाप तुका सोम्या जेजू Hogolap tuka somia स्तुती Jesu. तुका सोम्या जेजू Tuti tuka somia अर्गां Jesu. तुका सोम्या जेजू Vandan tuka somia महिमा Jesu. तुका सोम्या जेजू Mahima tuka somia स्तुती Jesu. तुका सोम्या जेजू स्तुति तुका होगळाप somia तुका Jesu. सोम्या जेजू Hogolap tuka somia आराधन Jesu. तुका सोम्या Aradhan tuka somia Jesu. हालेलुया Hallelujah. 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 Hallelujah. Praise the Lord. 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 The Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. Hallelujah. 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 भावां भयणीनो सकाळी फुडें आमी जेजूस शिनायले हांव सकाळींचो सूर्य उदेंवन येताना ह्या सुर्याची किरणां तो उजवाड पळोवन सुकणीं सांवजां उठतात सर जिवी पैकी पयलें उठोवन देवाची स्तुती करची सुकण्यां सांवजांनी जावं बरो कोंब्यान साद घालचो जावं बरो गोंटेरान आसच्या सुकण्यांनी आवाज करचो पयलें तांणी तांकां उज वाडलें म्हळ्यार खुशी की बेजार खुशी उज वाडून आयलें म्हळ्यार तांकां संतोश आमकां मस्त जाणांक खुशी थोड्यांक इतलें की कित्याक उज वाडलें म्हळ्यार खंत जाता जावं की बरो आनी किल्लो नित्य आसलो कोण आनी ती आसली म्हणलें इल्लें बेजाराय बगता जावं की बरो पूण ती सुकणीं पळया तांकां भूद ना तांकां शिकप ना तांकां ट्रेनिंग ना तांकां कोणी आराधनाक आपयनात तांचे कोणी कोयार करिनात तांकां कोणी मिसाक आपयनात तांची बूद पळया तेणें पयस तावन सुर्याचें किर्ण दिसलें म्हणटाना कितले एका माधुर ताळ्यान देवाची स्तुती गायतात ती पळया आमकां सुकण्यान तावन शिकोवंक आसा आमी सुकण्यांच्या की हजार वांट्यांनी बुदवंत शिकप आसलीं भावार्थ आसलीं जानवाय आसलीं भोक्तीपण आसलीं मागणें करूंक कळीत आसची गायण करती तर देवाक आमी अर्गां दिवया आमकां सुकणीं जावन रसूंक ना आमकां देवान ताच्या रुपाची सारक्याची जावन रसलां देखून ताची स्तुती करची आमचें भाग सूर्य उदेताना ती फुलां पळया ती फुलतात सगळी रात ती पोंगो आसतात आनी सुर्याचें किर्ण पडटाना कितलीं सोबीत करून कितें करतात ती देवाक फुलोवन पाकल्यो फुलोवन देवाक अर्गां दितात आनी तातूंत कितें पडटा तें फूल पाकल्यो पावस येताना वयताना कितें पडटा दव पडटा फुलांत दव पडटा आनी इल्ल्या वेळान त्या फुलाचेर कोण येवन बसता मूस येवन बसता आनी कितें चिंवता दव चिंवता की मोव चिंवता मोव चिंता फूल पासल्यो ताच्यो उसोवन उक्तें जाता तातूंत दव पडटा पडलो दव मोव जाता सुर्याच्या किरणांनी पडलोलो दव फूल आपल्या त्या सोबाये सांगाता परमळा सांगाता दव असलो मोव जावन बदलिता आनी तें मोव मूस चिंवता आनी उज वाडलेंत तो मूस तें मोव चिवण खंय व्हरता मोवाची सोबीत एक पोळी बांदिल्ली तांत व्हरून बसयता आनी आमी म्हणटा हांवें बतली बतली मोव काडलें हांवें कितें काडलें
बोतली बोतली मोव काडलें पूण तें बोतली बोतली मोव कोणें तयार केल्लें त्या मुसान कितलें व्हेल्लें इतलेशें आनी कितलें मोव जालें पळया सूर्यो उदेल्लेंत हें पुरा जालें भवानी भयणी आमी पयसताना लागीं तावन सकाळीं फुडें हांगा आयले हांव आमचो सूर्य कोण जेजू देवून आमकां कितें खुशी त्या सुकण्या भाशेन आमी मादूर ताळ्यान देवाची स्तुती करूंक आयले हांव त्या फुला भाशेन बरें फुलोवन आसा हांव आनी आमच्या ताळ्यान तावन मादूर मोव भायर येता काळजान तावन भक्तीपण म्हणलें मोव भावार्थ म्हणलो मोव मागणें म्हणलें मोव तें येता आनी हांगा आयले आमी सकाळां आज फाटीं घरा येता हांव आनी घरा वचोन कितें मानता हांव कुटो म्हणली रुचीक एक मोवाची कुटमाची पोळी बांदता हांव ताचे भितर फुल्ल कितें आसता फुल्ल मोगाचो मोव आसता आनी आज आमकां मेळचो विशय आमी सगळ्यांनी भाग्यवंत जायचे हांवें भाग्यवंत जायचे आनी हांवें जी आमच्या कुटुंबांतय भाग्यवंतपणा पासारीचे हांवें आज जेजू तावन मेळचें तें भाग्यवंतपण तें मोव फाटीं घरा व्हरचें बायले सांगाता घोवा सांगाता भुरग्यां सांगाता कुटुंब म्हणली अप्पुरबायाचे मोवाचे पोळी बांदीचे देखून आमचें कुटुंब पिळ्ळ्यार कालें येत गोड येत की कोडू येत राग आनी मोसोर आनी झगडें येत की मोग आनी मायपास येत आमी सगळ्यांनी हांवें आनी तुवें आमी खंय आसा पळय तें अंगातान वरोजे येताना फाटीं नाल्यार बेश्टें आयिल्लें हांव आमी हांगातावन आज आमच्या कुटुंबाक फाटीं येताना आमचो सूर्य जेजू हांव तें फूल म्हज्या काळजांत तो आज ओतता मोगाचें मोव तें घरा व्हरून तें मोव बायल्यान चिवोजे गोवान चिवोजे भुरग्यांनी चिवोजे कुटुंबाच्यांनी चिवोजे आनी आमचें कुटुंब एक मोगाची सोबीत मोवाची पोळी जायची ती कृपा आमी मुकली इतलीं वरां हांगा बसता हांव तितलीं वरां सोमयांत हांव मागोण जोडया हांवें शिकयलें मागणें म्हणा सोमया जेजू सोमया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या धनिया म्हज्या राया म्हज्या इश्टा म्हज्या बऱ्या गोवळ्या आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर आनी हांगा आपोवन हाडल्या खातीर अर्गां तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका ये जेजू ये जेजू वो सोबीत दीस म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आयच्या ह्या दिसाचो उजवाड पळोवंक तुवें म्हाका निर्मिलें फावो केलें मात्र न्ही आज ह्या भाग्यवंत ह्या पूर्ण शेताक आपोवन हाडलां ह्या खातीर सोमया जेजू अर्गां तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका सोमया जेजू सोमया जेजू तुजी उतरां नियाळन हांवें करसूंचो वेळ करचें मागणें आनी आराधन म्हाका तुजे बरी भाग्यवंत करूं ह्या भाग्यवंतपणान म्हजें कुटुंब सोबोवंक परमोळावंक उजवाडावंक रुचीक करूंक म्हाका फावो कर अर्गां तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका तर आयचो दीस दिल्ल्या खातीर आमी सगळां संतोष पावया आनी गावया गीत दीस उदेला आमकां संतोष आसो समाधान आसो भलायकी आसो दादोसकाय आसो मागणें आसो येवक्रिस्तांतल्या जेजूचें आराधना करचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर संतोषान आमी गीत गावया दीस उदेला
पानसंको पन्ना सनी 52 पेज नंबर तालियों बैठना मिंगा भी यहाँ Disudela, disudela, सर्वों दिवसों disudela. सगड़ा Jesus, I love, Jesus, I love, सर्वों Jesus, I love. disudela, 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 सर्वों दिवसों disudela. Jesus, I love, Jesus, I love, Surabunda, Jesus, I love. Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Alleluia. गीत गाया आमीन हालेलुया 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 गीत गाया आमीन हालेलुया Uswadaila, Uswadaila, Samsara so Uswadaila, Sakra, Jesus Aila, Jesus Aila, Surabunda Jesus Aila, Uswadaila, Uswadaila, Samsara so Uswadaila. Jesus I love, Jesus I love, Surabunda Jesus I love. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. गीत गाया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया गीत गाया आमीन हालेलुया मोगाइला सरगी सो मोगाइला Jesus आइला मोगाइला सर्वोंदर Jesus आइला मोगाइला सोमो आइला Jesus आइला Jesus आइला Jesus आइला सर्वोंदर Jesus आइला Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. गीत गाया आमीन Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia. गीत गाया आमीन Alleluia. वंदन जेसु, वंदन जेसु, वंदन जेसु, वंदन तो कसम्या जेसु. होगलाप जेसु, होगलाप जेसु, होगलाप तो कसम्या जेसु. वंदन जेसु. वंदन जेसु, वंदन जेसु, वंदन तो कसम्या जेसु. होगलाप जेसु, होगलाप जेसु, होगलाप जेसु, होगलाप तो कसम्या जेसु. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया. गीत गाया आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया.
गीत गाऊया आम्ही स्तुती हालेलुया जेजू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सौम्या जेसू महिमा जेसू महिमा जेसू महिमा तुका सौम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सौम्या जेसू महिमा जेसू महिमा जेसू महिमा तुका सौम्या जेसू अतुबारिया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. उल्ला तला उल्ला तला करिया मी सुमिया जी हालेलुया 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 देव तो नका मेहर कांदी वाताने केल्या सर्व करा मेहर कांदीला आम्ही उणेंत आमचो देव तो आमचो तो पोसणार तो आमचो सांभाळणार तो सर आमचे कष्ट सर आमची पीडा सर आमचे दुःख आमचे नाम सगळे नापयंस करता आमकां राखचो आमकां सांभाळचो आमचो मोग करचो जेजू आमच्या संगात आसा आयच्या दिसा आमकां आपोवन हाडला ताच्या पांया म्हणून आमी बसून आसा ताच्या आमी स्तुती करया व्हडल्या तळ्यान स्तुती कर म्हणया आमची सर पीडताने गूण करचे खातीर आमच्या मोतीचे संकट निवारचे खातीर सर दुश्मनाची इजा आमच्या पयस करचे खातीर व्हडल्या तळ्यान आमी स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 येशुवे येशुवे Jesus 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 सुमियान जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर सुमियान जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर आमची बिरमोत पाव आमचे दया दाखय आमचे कष्ट निवार आमची पीडा गुण कर आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक दोषी कर हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू तू आमच्या मागण्या आयकताय तू आमकां बेसांव दिताय तू आमचे कष्ट निवारताय तू आमकां बरें करताय सुमियान जेजू तुका उलो मारता तुज्या पांयार जशें बसता तुजे तांसर तुका गुण सकत करता तुका आमी आपडटा हालेलुया 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 दुनियांत बरें करना लोन गावया हालेलुया व्हडल्यान Hallelujah. 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 आमचे संकट पयस करच्या देवा हालेलुया 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 हालेलुया
उदकान आमकां नितळ करच्या देवा गावया मोग करचो जेजू आमकां आपडचो जेजू आमकां गोड करचो जेजू आमचे मध्ये आसा आमचे काळजा कडेन दवरया आनी जेजू कुत्तू पळोवया अर्ध्या घंट्यात आमी ताची स्तुती केली उणेंत त्या सुकण्या सावजां बरी त्या सोबीत फुलां बरी आमी सोम्या मुखार आतां तें सुकणें कितलें सोबीत तीं फुलां कितलीं सोबीत त्या फुलांत आनी आमच्या मकरंद वा तें मोव कितलें रुचीक त्या सुकण्याचें गायन कितलें सोबीत त्या सुकण्याच्या की त्या फुलाच्या की हजार वांट्यान हांव सोबीत हांव सोबीत देवाच्या दिश्टेन मोलादीक ताच्या दिश्टेन त्या सोम्या मुखार हांव बसलां सुम्याचें स्पर्श म्हाका लागता सुमी म्हाका आपडोन आसा तें सुर्याचें किर्ण कशें म्हाका लागता पळय हांव भिजल्यार सुकतां घट जाता बळवंत जाता जिवाण भरता म्हजो सूर्य जेजू म्हाका आपडता गुण करता सक्तेन भरता भरून दी आपडोवन दी गुण करून दी आपडोवन सोडया त्या कोडकारान म्हणलें जेजू तुवें म्हाका आपडस जाल्यार हांव नितळ जातलो सुम्यान कितें म्हणलें म्हाका मोण आसा नितळ जा आपडलें तो तूं जेजू आपडता बाबा भयणी तुका तें किर्ण तुका लागून दी स्पर्श जावन दी तुज्या मोतीची पिडा तुज्या काळजाची पिडा तुज्या हातापांयांतली पिडा तुज्या भितर दोसची सर दोंगसराच्यो ताळण्यो नपयस जावन दीत ह्या वेळार कोण आमच्या संगात सगळ्या संवसारान आराधना करनासात वा कोण हें आराधना पळयतलीं आनी मुखार तांकां सगळ्यांक येवकारी सांगलो जेजू ताचें गूण करचें किर्ण दान आपडोता गुण करता Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. येसुवे स्तोत्र येसुवे वंदने अर्घा तुका सुमयान जेजू वगळाप तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू भावा भयणीनो आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांत आसा गेले त्या शुक्रारा आमी नोव्हेंबर म्हयनो आरंभ केलो आमी आरंभ करतना व्हडलें एक फेस्त केलें खंयचें तें फेस्त नोव्हेंबराच्या पयल्या तारीखेर केल्लें फेस्त सर्व सांतां भक्तांचें नोव्हेंबर म्हयनो सांतां भक्तांक समर्पण दिला प्रत्येक जावन सांत आनी भक्त तुजे बरी म्हजे बरींत जियेल्ले मनीस कुटुंबान जल्मल्ले कुटुंबां ल्हान व्हड जाल्ले पूण जेजूच्या देवाच्या त्रिएका देवाच्या भाग्यवंत बुडोवन भाग्यवंत जाल्ले देखून आज आमकां त्याच देवाच्या त्या भाग्यवंतपणान जियोवंक आपयलां देव म्हणटा जशें तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत आनी पवित्र तुमी सगळ्यांनी पवित्र जायचे आमचो देव त्रिएक देव तो भाग्यवंत देखून लेविताचो ग्रंथ अध्याय 11 वाक्या 40 आनी 4 आनी 40 आनी 5 तो म्हणटा हांव सरस्पर तुमचो देव हांवें तुमकां पवित्र केल्यात आनी तुमी पवित्र जाल्यात देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र तुमी भाग्यवंत जावंक जाय
कित्याक हांव तुमचो देव भाग्यवंत. तर हांगा आमचा तो त्रिएक देव हजर आसा. त्या देवा कडेन आमी मागया आमकांय भाग्यवंत करूंक, आमकांय भाग्यवंतपणान भरूंक, आमी सगळ्यां त्या देवा बापा बरी भाग्यवंत जावच्याक. तुमची जाप वगळापणी आराधन तुका सर्गींच्या बापा. म्हणया वगळापणी आराधन तुका सर्गींच्या बापा. परतून म्हणया वगळाप आणि आराधन तुका सर्गींच्या बापा. सर्गा संसाराच्या धनिया वगळाप आणि आराधन तुका सर्गींच्या बापा. देवा बापा सर भक्तां आणि बडव्यां सांगाता सर्गा सिंहासनार बसोनाच्या वगळाप आणि आराधन तुका सर्गींच्या बापा. देवा बापा मनशाक रचलेल्या वगळाप आणि आराधन तुका सर्गींच्या बापा. सर्गींच्या बापा मनशाच्या मोगान बरोवन मनशा तुज्यात सारक्याच्या आनी रुपासो केलेल्या वगळाप आणि आराधन तुका सर्गींच्या बापा. देवा बापा हरी एका घडये आमचें पोशण करतेल्या वगळाप आणि आराधन तुका सर्गींच्या बापा. देवा बापा तुज्या पवित्रयेन आमकां भरतेल्या वगळाप आणि आराधन तुका देवा बापा. त्यात बापाक आराधन करना आमी गावया. येया नमस्कार करिया, येया नमस्कार करिया. येया नमस्कार करिया, येया नमस्कार करिया, येया नमस्कार करिया. धनिया त्यात बापाक आराधन करून गावया. येया नमस्कार करिया, येया नमस्कार करिया, येया नमस्कार करिया. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त तोय भाग्यवंत, तोय पवित्र. मोरयेक बडव्यान गाब्रियल दुतान बरी खबर हाडटाना मोरये लागीं ताणें म्हळें तो तुजे ताण जल्मतलो जेजू तो वर्तो जातलो आनी पारामोन ताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. जेजू क्रिस्त वर्तो तो पारामोन देवाचो पूत म्हणटले. तुजे ताण जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले, भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी त्यात जेजूक ताच्या परगडगिनीच्या लांबायेक देवसराणी पर्यंत ताका उलो मार म्हळें तूं कोण म्हण हांव जाणा, तूं देवाचो भाग्यवंत. आनी लोकांन म्हळें वो न्हीच जावन देवाचो पूत. देखून देवाचो पूत जेजू आमकां ताणें पातकांत हांव सोडयलां, आमकां ताणें भाग्यवंत केलां. ह्या देवाच्या पुता जेजूचें आमी आराधन करया आनी ताचें आराधन करन आमी म्हणया आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. म्हणया आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. सर्गी जेजू क्रिस्ता सर्गींच्या बापाच्या पुता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता अवकार मरियेच्या पुता जेजू आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता तुझ्या कुर्सा आनी मरणा वरवीं आमची सोडवण केलेल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता आमकां पुना जिवंतपणाचो बरवोसो दिलेल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता आमच्या मोगान पवित्र सक्रामेंत घडल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता तुकाच तुवें बलिदान जावन भेटयिल्ल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता आमच्या आत्म्याचें काण जावन आयलेल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता आमच्या मोगान आमचे मदें रावोंक आशिल्ल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता आमकां आमी आशिल्लें
आमच्या पथकाचें बोगसाणें दितेल्या वरदान तुका जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमकां कुडी आनी आत्म्याची भलायकी दितेल्या वरदान तुका जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त एका बऱ्या गोवळ्या भशेन आमची जतन घेतेल्या वरदान तुका जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमकां सर्गा वचोंक वाट दाखयतेल्या वरदान तुका जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमकां बापाच्या भाग्यवंतपणां जियोंक फावो केल्ल्या वरदान तुका जेजू क्रिस्ता त्यात जेजू क्रिस्त पडो नमस्कार करुया आनी गावया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया आमच्या देवाक आमच्या सुम्या नमस्कार कर म्हणया येया नमस्कार कर येया नमस्कार येया नमस्कार करिया दोन्ही हात काळजाकडे धरदा म्हणून धरा कितें बघता काय म्हणे बघता गी डू यू फील ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ दादूस काय बघता संतोष बघता बघूंक सोडा आमी इतल्यो राटावळींनी भरल्या गी आमकां वेळच ना बघूंक हांगा वेळ आसा काही चिंती नाकात जेजू विशयां मात चिंता खंत बेजाराय टेन्शन पुरा इगरेच्या भायर दवरा थोड्या वेळाक टेन्शन पिडा समस्या सगळे थोड्या वेळा भायर दवरा दोनी आतां काळजा कडेन दमन्न धरा तें जेजू आसा उलयता कितेंगी सांगता कितेंगी भियेनाका बाबा भियेनाका भयणी हांव तुजे सांगाता आसा हांव तुका आपडटा हांव तुका गूण करता हांव परमोण तसो पूत हांव देवा सो पूत हांवें बाच्यावी दिल्या हांवें सोडवण केल्या तुजी सोडवण हांव करतां तुका हांव गूण करतां तुका हांव बरें करतां भियेनाका 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 म्हाका उलो मारतले हरी एकल्याक हांव बेसांव दितां हात काडी हां आनी पवित्रिंदा दिसो तिसरो जन पवित्र आत्मो तो कित्या पवित्र आत्मो बापा आनी पुता मदलो मोग तो आमकां पवित्र करता इंग्लिशान म्हणटा आमी होली स्पिरीट सॅन्क्टिफायज अस सॅन्क्टिफाय म्हळ्यार पवित्र करचें भाग्यवंत करचें नितळ करचें कुरपेन भरचें काकुळतीन भरचें दादोसकायन भरचें ताच्या 12 फळांनी आमकां भरचें पवित्र सात देण्यानी आमकां भरचें ही सॅन्क्टिफायज अस ही मेक्स अस होली तो आमकां भाग्यवंत करता देखून सांग पावलो एफेसकारांक बरोवन अध्याय 4 वाक्य 30 म्हणटा देवाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या सील घाल्या सील घाल्ली म्हळ्यार काडून जायना खंयच्याय डॉक्युमेंटार सील घाल्ल्या उपरांत काडून जाता पेपर उलपायचे इतल्यान देखून पवित्र आत्म्यान आमचेर सील घाल्या केदाळा घाल्ली पवित्र स्नाना दिसा केदाळा काडची ती काडूंक ना ती सील काडून तेचे हांगा तावन देवून आमकां सील घाल्या आमी भाग्यवंत जाल्या आमी पवित्र जाल्या आमी नितळ जाल्या तर त्यात पवित्र आत्म्याची आमी स्तुती करया आनी ताका आमी म्हणया पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती करता म्हणया पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती करता पवित्र आत्म्या बापा आनी पुतांतान उपजल्ल्या पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती पवित्र करता आत्म्या आमची काळजां नवी करतेल्या पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती करता पवित्र आत्म्या आमच्या काळजान संतोष आनी समाधान वमतेल्या पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती करता पवित्र आत्म्या आमची मोत उजवाडायतेल्या पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती करता पवित्र आत्म्या आमची कूड तुझे मंदिर करतेल्या पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती करता
पवित्र आत्म्या आमकां बोध शिकयतेल्या पवित्र आत्म्या आम्ही तुझी स्तुती पवित्र करता आत्म्या आमची खंत बेजाराय निवारतेल्या पवित्र आत्म्या आम्ही तुझी पवित्र आत्म्या आमकां धैर्यान भरतेल्या पवित्र आत्म्या आम्ही तुझी पवित्र आत्म्या आमकां वायट आतां निवारतेल्या पवित्र आत्म्या आम्ही तुझी स्तुती पवित्र आत्म्या आमचे कश्ट निवारतेल्या पवित्र आत्म्या आम्ही तुझी पवित्र आत्म्या आमकां मागणें करूंक शिकयतेल्या पवित्र आत्म्या आम्ही तुझी पवित्र आत्म्या देवाची स्तुती करूंक शिकयतेल्या पवित्र आत्म्या आम्ही तुझी सद्याक स्तुती पवित्र आत्म्या करता स्तुती करना आमी गावया ये नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धन्या परतून गावया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया उबे रावया देवाचें उतर आयकून जाग उबे रावन वटल्या तळ्यान दुनी आमचे हात उबा रावन वटल्यान संतोषान सोम्याची तोड वेळ आमच्या उतरांनी स्तुती करया हालेलुया 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 तुमच्या उतरांनी आमच्या निवारो दी आमची पिडा पयस करूं दी आमकां दोस कायन बरों दी हालेलुया 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 हरगान जेजू हरदान जेजू वगळाप जेजू वंदान जेजू तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 येसुवे 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 जेजू 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 सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या तू म्हजे कस निवारताय म्हजी पिडा चिडा पयर करताय म्हाका दादोस कायन भरताय Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू 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 सोम्या म्हजे कस म्हजी पिडा म्हजी पातकां म्हजे निराश म्हजे कस म्हजे उपदेश सर तुज्या पांयां तळा दवरता सर देवसराची इजा सर समस्या सर दूख सर पिडा मोतीची काळजाची शिराणी आसची हर एक नमनेची पिडा हांगासले हर एक आमच्या भावाक हर एका भयणीक सोम्या जेजू आपड 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 जेजू गोड कर जेजू गोड कर जेजू सर आमच्या भावा बहिणीचे उपदेश पयस कर जेजू दादोस काय नाका भर जेजू आमोली रक्तान राणई जेजू नाका भिजई जेजू तुझ्या कुर्साच्या मरणाच्या कष्टांत वळयले रगत सर आमोली रगत या आमच्या भावाक या आमच्या बहिणीक तांच्या देवणी येऊन दी तांच्या मोतीन आसचे तांच्या काळजा आसचे उपदेश सोम्या नापयस कर हरी एकल्या बरी मोत दी समाधान दी संतोष दी हालेलुया 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 ओडल्यान 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 करया स्तुती करया आमचे कष्ट निवारो दी सर आमचे समस्या पयस करो दी हालेलुया 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 येशुवे 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 जेजू 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 हालेलुया 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 सोम्या जेजू दाविदाच्या पुता आमची काबूल कर आमचे दया दाखय आमची पिडा सिडा समस्या पयस कर देवतराची इजा दुःख समस्या ऋण सगळे पयस कर तुम्ही हालेलुया 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 येशुवे 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 हालेलुया 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 दोन्ही हात परत काळजाकडे समाधान समाधान शांती सोम्याची शांती सोम्याचे समाधान सोम्याची काकुळत सोम्याची कृपा भावा बहिणी तुझे ती वाळून येऊन आसा सोडू काळी उक्तें कर दोळे उक्ते कर हट्टी मोण पयस कर वायट सवय पयस कर सोम्या भितर रिगोंक सोड तुझे हट्ट पयस कर
देवाचें उतर आयकूंक आमी आयतीं जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लोकाचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसतना ताचे शिष्य ताचे सरशेण आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितलीं बागी. सर्गींचें राज तांचें रुदाण करता ती कितलीं बागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितलीं बागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करून बुकयतात आनी ताण येता ती कितलीं बागी. ती दादोशी जातली. दया दाखयता ती कितलीं बागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितलीं बागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूं आवरता ती कितलीं बागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पसत दोनी बसता ती कितलीं बागी. सर्गींचें राज्य तांचें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. बशयां पवा भयणो येदोळ हांवें सांगलें आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांत आसा. नोव्हेंबर म्हयनो आमी आरंभ करतना सर सांतां भक्तांक माण करून आरंभ केलो. आनी हो म्हयनो आमकां हरिकल्या की त्या सांतां भक्तांची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरन जशें सांत आनी भक्त भाग्यवन आनी पवित्र जावन आसलीं आमी तशें भाग्यवन जायचे पवित्र जायचे म्हूण आमकां पवित्र सभा उलो दिता. एक पोटी आविलाच्या तेरेजा लागीं कोणी एकल्यान म्हळें खंय चे हांव जेजू जियेल्ल्या काळार जियेल्लीं जाल्यार कितलें बरें आसतें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजूक आपडो येतें आहलें. म्हाका जेजू सांगाता बशी येतें आहलें. म्हाका जेजू कडेन उलोवं येतें आहलें. तिणें म्हळें खंय तो जेजू आतां कांय पयस ना. तो जेजू आतां तुज्या लागींत आसा. तो येवकारिस्तान येता तुजे भितर येता तुका आपडटा तुजे तान सर आराधना स्विकार करता. सारकें न्ही गे पळया हांगा बसलें हांव तो आसा हांगा. तो आमकां पळयता. तो आमकां आपडटा. तो आमकां गूण करता. देखून आमकां सगळ्यांक एक इरादो आसा. इरादो कितें सर्गा वचूंक. हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार याजाक अशें मागता सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांक कोलो शब्द काय उपारलो आमकां वांटो मेळ्ळो. इतल्या पळय उतरां पळया सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो आसो काय. मस्सनाक आमचो वांटो आस्तीचो वांटो तो सोन नसोचें पडटा. त्या खातीर मारन पडचें जीव काडचें पुरा. पूण आमकां पयस सभा अपुर्बायण सांगता परतून सांगता सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांक वांटो मेळ्ळो. कोणा मेळ्ळा वांटो येदोळूच तूं सांतां भक्तांक. कोणा मेळ्ळो बाकी आसा पुलगोत्रीन आसल्यांक आनी तुका आनी म्हाका एक दीस खंय वचोंक आसा सर्गा वचोंक आसा घरा वचोंक आसा. खंयचें घर परमानंट घर तें खंय सर्गार आसा. देखून आमी हरये मागचें हे म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां बक्षी मागीर उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्त आत्म्यांक चड कर तुजे काकुळ्ळीची घर आसतल्यांक सर्गा व्हर न्हू इतल्या बेगीन नाका. देखून आमकां हरी एकल्या की सर्गाक वचोंक आसा आनी आमकां देख आसा सांतां भक्तांची. सांत भक्त जशें देवाक मोगाचें जालें हांवें आनी तुवें मोगाचें जायचें. आज आमकां मस्त जाणांक सांत भक्त म्हळ्यार कोण
4 वाती पेटोवंक आसचे परीक्षे वेळार पास जावंक कुमक करचे आंगवण केल्यार तक्षण मॅजीक करचे सांत भक्तींतल्या राखेर जाले पवित्रपत्यान शिकयत ना वाती पेटय म्हणून खंयी घाल्लें ना बरें आमच्या भक्ती पण आमचे पेटयता बरें पेटया पूण आमचें जिवीत फकत वाती पेटयल्यान माताकेर जायना जो वाती तुवें हांगा रास घाल्ल्यो पुरो पेटयल्यार कांय जायना त्या वाती पेटयल्या बराबर कोणाक तुवें वात पेटयली बळे कुडसिया ताचे बरी जायजे सांगलो रे साग वाती पेटयताना कुडसिया सांगलो रे सा बरी जायजे व्हेरी गुड सांत आंतोनी वाती पेटयताना आंतोनी बरी जायजे मोरयेमाय वाती पेटयताना जायजे आईची रेतीर जाली देखून आमच्या भुरग्यांनी पण आमच्या भुरग्यांक चिंतप घालें म्हळ्यार परीक्षा येतना वाती परीक्षा येतना कालें करचे वाती पेटयचे पास जाताय कशें पास जावचें देखून थोडे पास काण येतात वाती पेटयल्या दक्षिण बाबा अजाप घडना ती वात करगल्ल्या बरी तुवें कोरगोंक तयार आसचे त्या वातीन उजवाड दिल्ल्या बरी हांवें वातीक उजवाड दिवन जायचे बरें वाती पेटयचे त्या वाती बरी हांवें जळचे उजवाड जोडीचे देखून सांत भक्त म्हळ्यार त्या वाती बरी जळलेले व्यक्ती त्या वाती बरी बरेपण केल्ले व्यक्ती त्या वाती बरी देवा मुखार देवा हरशिल्ले व्यक्ती देखून सुरविल्ल्या पोय सभेंत आतां एकल्या सांत म्हणून पासार जे जाल्यार मस्त प्रोसिजर आसा वर्सां लागतात रोमांतान हेजे जाल्यार तें मस्त इन्वेस्टिगेशन करूंक आसा सुलाभ ना सुरविल्ल्या पोय सभेंत तशें नातलें माट्टिरता आले सड्ड माट्टीर म्हळ्यार जेजू खातीर साक्ष दिवन मरचें जेजू खातीर रगत व्हरोंक तयार आसलें तें रगत व्हरून मरताले ताका निके पिताले लोक दुसरे दिसा वेतालो पोंडा कडेन वाती पेटयतालो आनी मागतालो अजापां जातालीं आनी लोकूच म्हणटालो हो सांत म्हणून आनी मस्त राखोण रावल्ले कालें जावंक म्हाका एक माट्टिराचें मरण फावो कर पळया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सुरविल्ले सांत कशें मागताले देवा म्हाका एक माट्टीर कर रगत व्हरूंक म्हाका एक बोळ दी गटाय दी कुरपा दी देखून वाती पेटयताले मात्र न्ही त्या वाती बरी जावं कुरपा मागताले देखून पोवी सभेची महिमा कितें पोवी सभेची महिमा तिच्या पुता आनी दुवांची महिमा भाग्यवंतपण तुजें आनी म्हजें भाग्यवंतपण तुजें आनी म्हजें भाग्यवंतपण देखून आज पोवी सभा म्हणटा आमी हरी एकल्यांनी पोवी स्नानकान गेले आनी जेजू बरी त्या सांता भक्तांनी जेजूचें भाग्यवंतपण सांता भक्तांनी परस जळ्ळें तुजें तें आनी म्हजें तें परस जळजे देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा तिसऱ्या सहस्रांत पोवी सभेचें मूळ लक्षण भाग्यवंत जावचें हरी एकल्यांनी भाग्यवंत जावचें एका भुरग्यान बापाय कडेन विचारलें गे डाडा देव ओडलो की धाकटो देव ओडटो आसा की धाकटो आसा एक एरोप्लेन वयल्यान येतालें बापायन म्हळें वयर पळय पुता एरोप्लेन पळय देव त्या एरोप्लेना बरी म्हणालो ये बे देव ल्हान गे देव ताका वयर एरोप्लेन ल्हान दिसतालें बापायन जाप दिवना हो कितें रावलो आनी दीस त्या भुरग्याक एअरपोर्टा आपणेलें विमानाच्या लागीं रावयलें हांवें म्हणलें न्ही पुता देव त्या विमाना बरी म्हणून आतां पळय वो ओटलो पोर म्हळें देव धाकटो आज म्हळें देव ओडलो करेक्ट पुता देव ओडलो की धाकटो की तुजेर वंदन आसा तूं देवातान पयस गेल्यार देव धाकटो देवाक लागीं आयल्यार तुका लागीं तुका ओडलो की धाकटो जाप दिनाका तुका देव ओडलो की धाकटो कश्ट येताना ओडलो सूख मेळटाना धाकटो
It depends upon the distance you maintain. Closer you come, bigger is God. Sant bhakt तांकां देव ओड्डालो धाकटो आसलो. ओड्डालो कित्याक ते देवाच्या लागीं आसले. भावा आनी भयणी, म्हाका आनी तुका देव केदाळाई ओड्डू जायचे धाकटो जायचे, ओडलो जायचे. आनी हांवें आनी तुवें देवा लागीं आसाचे की पयस आसाचे? लागीं आसाचे. ती आमची जिणी, तुका आनी म्हाका देव लागीं आसाचे. देखून सांत आगोस्तीन आमकां म्हणटा, सांतांक पळोवचें, सांतां सोवें आसचें, सांत जावचें केदें व्हडलें बाग. सांत भक्त म्हळ्यार आंत पडवे न्ही. ते तुजे बरी म्हजे बरी कुटुंबान जल्मले, कुटुंबां ल्हान व्हड जाल्ले, आमचे भाव, आमची भयणी, आमचे व्हड भाव आनी व्हड भयण. पूण ताणें देवाचो चड मोग केलो. ताणें पयल्याचो चड मोग केलो. देवाचो मोग ताच्या जिणयेंत परत जोडलो. त्यागाच्या जिणयेक ते नांवार्थीक जाले आनी तांकां देवान म्हणलें एक दीस, शाबास. उपरांत कितें म्हळें? शाबास बरें आनी कुर्सिया, शाबास बरें आनी पात्येनेच्या साकरा, वेल डन गुड अँड फेथफूल सर्वेंट. कोणा म्हणलें तें? सांतां भक्तां. शाबास. हांवें आनी तुवें मरतना तो एकलो श्रद्धांजली भेटयता वयर ताणें सांगचें नाका. कोणें म्हणोचें शाबास म्हणून? कोणें म्हणोचें? काल म्हणोचें शाबास वेगी मेलोय म्हण गे. काल म्हणोचें शाबास पुता वय गे, शाबास तुवें. ती श्रद्धांजली बरें बेश्टें. देव तुका म्हणटा, शाबास पुता, शाबास तुवें बरें केलें. तें आयकोंक मेळ्ळें. हांव आनी तूं खंडीत जावन एक शांतीपणाच्या वाटेर तसां. देखून सांत भक्त कशें आसले पळया. ताजे पैकी सडावत मात्तीर, रगत वारोवन मात्तीरपणाचो कुरो ताणें आपणायलो. साबारां हेरांची सेवा साखरी करची येयल्ली, साबारां शेगुणाची जिणी जी येयल्ली, साबारांनी मागण्यान आनी ध्यानान देवा महिमा हाडली. साबारां कुटुंबाची जिणी घोव आनी बायल जावन मोगान जी येयल्ली. साबार आवय आनी बापूय जावन मोगान जी येयल्ली. साबार राय आसले, राणी आसली. राय आनी राणी जाल्यार लोकांचे पांय धुवन ती जी येयल्ली. साबार बिस्प आसले, याजक आसले, धर्मिका आसली, युवा जाणां आसलीं, भुरगीं आसलीं. पोवी सभेंत 10,000 की चड सांत भक्त आसात. पोवी सभेंत मोर दॅन 10,000 सेंट्स आर देर. कोण ती? तुजे बरी म्हजे बरेंत भाग्यवंतपणाची जिणी जी येयल्ली. तांचे बरेंत शेगून आनी परत जोळोवंक आमकांय कृपा दी म्हणून मागोण आमी गावया. गीत तुमच्या गितांनी आसा, जेजू आपयता म्हणलें गीत आसा. तुका आनी म्हाका जेजू आज आपयता. ये त्या जेजूच्या सांगतपणांत तो आपयता. भाग्यवंतपण जोडूंक सांता भक्ताची जिणी आमकां देख देखून तांचे बरी जियो कृपा मागच्याक जेजू आज आपयता. ह्या जाग्यार ताणें आपोवन हाडलां. जेजू आपयता, त्या जेजूच्या सांगतपणांत रावण ताचे बरी भाग्यवंत जावं कृपा मागयान गावया गीत. जेजू आपयता, जेजू आपयता, तुका आपयता, म्हाका आपयता, भाग्यवंतपणाची जिणी जियो. पानसंको 88 88. Jesu apoita, Jesu apoita, maka tuka gopan taplia, Jesu apoita. Ada भाग्यवंतपणा आपयता. Jesu apoita, Jesu apoita, maka tuka gopan taplia, Jesu apoita. आपण कितें करता? तुका आमची पोसता, देरा आमकां मोरता. तुका आमची पुस्ता,
धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये ओलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये ओलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता अर्गन जेजू तुवें म्हाका आपयलाय तुजे बरी हांवें भाग्यवंत जायचे म्हाका भाग्यवंतपणाच्यो वाटो शिकय सोमिया अर्गां तुका वगळाप तुका वंदन तुका बाबा भयणी आमच्या पविस्ताना दिसा आनी आजून एका भुरग्याक पविस्ताना व्हरतना आमी कसलें वस्तूर न्हेसयता धवें वस्त्र भाग्यवंतपणाचो गुर्त देखून भुरग्याक पविस्ताना दिल्या उपरांत ह्या जागेक धवें वस्त्राच्या कुडीचेर घालता तूं आलो तुका कुर्पेच्या शेल्यान नेटयलां हर एक सक्रामेंत काणयतना तशेंत व्हंकल पळय आनी आदल्या काळार न्हवरी पळय रसपर येताना कशीं येतालीं ती एक धवें कापड धवें गावन अर्थ एक भाग्यवंतपण सक्रामेंत काणकोंक येताना हांव भाग्यवंतपणांत येता नितळ जावन येता देखून आमकां हर एक दिसा हर एक घडये देवाच्या भाग्यवंतपणांत जियोंक आमकां आपोवणें आसा सुरविल्ल्या पोवी सभेंत व्हडांचें पोविस्तान आसलें व्हडा पोविस्तान काण गेल्ल्या थोडो तेंप ती धवेंत मुस्तायकी न्हेसतालीं खंय देवर घेताना पूर्ण दाखयतालीं आळे 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 ती क्रिस्तांव आळे कशें घालतालीं क्रिस्तांव म्हणून कोंत घाल्लें गे बेंतीन घाल्ली गे कुरीस घाल्लो गे ना कितें न्हेसलीं धवें न्हेसलीं आज भावानी भयणी हांवें आनी तुवें धवें न्हेसजत म्हणना पूण धव्याच्या चड आमची भितरली जिणी आहा पळय आनी ती धवी जावंक जेजू आपयता भाग्यवंतपणाचो वाटो शिकयता कशें भाग्यवंत जावचें सांत भक्त कश्ट तांणी स्विकार केले कश्ट तांणी फूड केले आनी कश्टाच्या त्यागाच्या जिणयेक ते तयार जाले भाग्यवंतपणाचो शिकार ते सोडोवंक कश्टां मरिपाद वयर ते चडले देखून उगडापणाच्या ग्रंथांत अध्यायीक 7 थंयसर आमी अशें वाचता अध्याय 7 वाक्या 9 हें जाताच कोणाच्यांनी मेजूंक साथ देना तितलो व्हडी एक लोकाचो हांवें देखलो तातूंत सर्व देशां भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो तो लोक धवें न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी खाजरा ताळे घेवन सिंहासना शेळये मुखार उबो आसलो त्या दोमालगड्या मदल्या एकट्यान म्हज्या लागीं विचारलें धवे दगले घालना आसात ते कोण ते खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांवणे नांदनिया तूं जाल्यार जाणाय तो ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार येच ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतांत धुल्यात आनी धवे केल्यात व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार येस ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतांत धुल्यात आनी धवे केल्यात रगत वारोवन भाग्यवंत जाल्ले ते सुरविल्ल्या पोवी सभेंत 400 वर्सां दोगदोवनी आसली गोमटी कातरताले क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर सिंहाच्या तोंडाक दिताले सळसळ्या उदका घालून उकडताले 400 वर्सां देखून मार्तीर इतलें न्ही आमची पोवी सभेचें फावंडेशन मार्तीरांच्या रक्ता वयर बांदून हाडलां पोवी सभा कोणा नाश करूंक जायना ती देवाची ती मार्तीरांच्या रक्ताचेर बांदून हाडल्या देखून मार्तीरांचें रगत
क्रिस्तांवपणाचें बीन जालें देखून ते तांचे दगले शेळयेच्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत धुवन नितळ केल्ले ते ताचे उपरांत मात्तिरां कितलीं नात आमचो सालो रे सांजो एकलो कायलीर भाजलें खंय ताका जाल्यार ताणें म्हणलें खंय म्हजी एक कूस भाजली आनी एका कुशीन भाजा सांपोलीकार 98 वर्सांचो म्हातारो बिस्प जेजूक क्रिस्त म्हणल्या खातीर ताका ताणें हात पाय बांदून लांगडाच्या सरयेचेर न्हिद आयलें आनी निमाणें म्हळें तूं म्हातारो बिस्प तुका कित्याक उजो दिवचो तूं वचको सोडटा आमी एक कंडिशन तूं वच हेच्या पयलें सांग जेजू क्रिस्ता शिरापता म्हूण सांग तो सोडटा आमी तुका जेजू क्रिस्त न्हय देव न्हय म्हूण सांग तुका सोडटा आमी ताणें म्हळें खंय फाटल्या 98 वर्सांनी ताका हांवें शिराप घालूं ना ताणें म्हाका सोडून घालूंक ना ताका हांवें मोरच्या घडये कित्याक हांवें शिराप घालूं मोरचें ताका उजो दिलो खंय उजो दिवन लांब खुडबरा उलपलें पूण ह्या बिस्पा मात्र उजो लागोंक वचना ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड शेळयेच्या रक्तान धुवन दोगलो कसो केलो धवो केलो सांपोलीकार आनी उरले सर आमी जाणाव सांत भक्त सांत अंत्यो कसो इनाच सांत आगाताक तिका विणगें कर्ण जिव्या इंगल्या वयर ओण बुरबुऱ्यांत ओण वेलें खंय ती क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर बुय कंपनी जाली खंय तिका उलपायन तिका इंगल्या वयल्यान ओण व्हरताना बुय कंपनी जाली देव तुज्या पक्षान आसलो सान सिसिलिया गोमटी तिची कातरली रक्ताच्या कोणात आसली ती गायन करताली पात्रोण ती रडता ती तें देवाची स्तुती करताली पळय आमची मात्तिरां ती भाग्यवंत जिनी जियेल्ली व्यक्ती त्या दोळा कितें आतां पळया सिस्टर राणी मारिया पोरपोर जाली तिच्या कुडींत साळीच पटी सुमंदर सिंगान कोस आयलें ती आधुनीक मात्तिरां ती कंदामालांतली आमची भाऊ भयणी जेजू क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवची हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 11 वाक्य 30 आनी 30 आनी 9 कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो एक वांटो कश्ट आयिल्ले फाट जायनात बुळवून जातात घट जातात जेजू क्रिस्ता साक्ष दितात मक्का बेवांचें दुसरें पुस्तक पोरण्या सोरल्यान अध्याय 7 तुमी घरा वचून वाचा मक्का बेवांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 7 एक आवय आसली ती जुदेव तिका 7 जण पूत आसले ग्रीक लोकान जुदेवांक आडवारिल्लें दुकराचें मांस खावंक बोवाळ केलें जुदेव दुकराचें मांस खायनात हांकां नश्ट कश्ट तुमच्या खातीर दुकराचें मांस खावंक आडवारलें ताणें खायना म्हणालें त्या आवय मुखारत तिका म्हळ्यार आपयलें सांग तुज्या पुतांक दुकरा मांस खाता म्हूण सांगून दीत तुका आमी सोडटा हांव आवयन धैर्यान म्हणाली पुता खाता म्हणनाकात हो राय फाल्यां मरतलो पूण तो राय आसा तो आमकां पळयतलो घट्ट रावा तिच्या दोळ्या मुखारत 7 जाणां पुतांक जिवीशी मारलें पूण ती घट्ट रावली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सांत भक्त म्हळ्यार बाबा भयणी आतां आमकां कळ्ळें भाग्यवंत मनीस म्हळ्यार तेशें जेजूको साक्ष दिल्ले ते जेजूको साक्षी रावल्ले ते कश्टां दी दुखां दी तुका आनी म्हाकाय कश्ट येताना त्या जेजूको साक्ष रावंक आमकां बोवाळ मेळटा तर आमी ती कृपा मागया आनी गावया आनी एक गीत जिनियेंतल्या कश्टां वेळार समस्या वेळार जेजू तुजे संगात आसा जिनियेंतल्या कश्टां वेळार कंगाल जायनाका चंचल जायनाका म्हणलें गीत आसा आमी सक्काळ सांगाता गावया पांचसंको 115 115 जेजू खातीर कश्ट जेजू खातीर पंतावन जेजू खातीर रगत वरो मेळ्ळ्यारी घरान आमी रावतेल्या भावार्थां आमी रावतेल्या भावार्थाचें विधान सतमंता मागणी आमच्या उतरांनी करण्यांनी जियेतला म्हणून ह्या गितान आमी गावया जिनियेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी मरता दुखांनी सुख रसलो तस सांबाळताच था जिनियेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी मरता दुखांनी सुख रसलो तोस सांबाळताच था
चंचल जायनाका कंगाल जायनाका असलो पोया लगीच हावून तुझ्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका असलो पोया लगीच हावून तुझ्या लगीच हावून तुझ्या लगीच हावून तुझ्या दोन्ही हात काळजाकडे धरा जेजू पळया आणि म्हणा सोमियान जेजू सोमियान जेजू म्हज्या धनिया म्हज्या सोमिया म्हजे खातीर कुर्साचें अकमाणाचें नालिसायाचें मरण तूं मेलोई आनी म्हाकाय म्हजो दिसपडतो कुरीस कश्ट पंतावना समस्ये पीडा इराराई बेजाराई रीण दूख सगळें घेवन तुज्या फाटल्यान येवन हांवें भागेवंतपण जोडूंक उलो दिताय जशें सांता भक्तांनी कश्टांनी शेगुणांनी भाग्यवंतपणान तुजो मोक्कन पेल्याचो मोक्कन सादेपणान कुटुंबाजिनीयेन तुका महिमा दिली तशेंच हांवें हरी एका दिसा हरी एका वेळार तुका भाग्यवंतपणान महिमा दिवंक कृपा दी बळ दी आधार दी अर्गां तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका बाबा भयणो आमकां सगळ्यांक भाग्यवंतपणाक आपयलां हांव भाग्यवंत तुमी बजाया भाग्यवंत जेजूनच आमकां दोंगरा वयल्या प्रसंगान शिकयलां जशें तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशें तुमी जाया संपूर्ण परिपूर्ण सान पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 आनी 10 आमकां अशें म्हणटा पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजाकी वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडा तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयतात म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यांत पवित्र राष्ट्र देवाचो लोक आमी देखून आमी क्रिस्तांवां देवान विंचलेलीं कुर्चाचो गुर्तो आमकां काडुल्लो पवी स्नाना दिसा आमी जल्मल्या तक्षेन चडावत आवयो वा देगेन कोण आसात की तीं पयलें कालें करतात कुरीस काडतात आमी कोणाची जेजूची आनी त्या दिसतान आमी मरता पर्यंत आमी कोणाची जेजूची आमची जिणी कसली भाग्यवंत जिणी ती देखून आमी भाग्यवंत कित्याक त्रिएक देव आमचे तेंची येता देव पोवी स्नान दितना म्हणलें लविना हांव तुका पोवी स्नान दिता कशें बापाचे आनी पुताचे आनी त्या वेळार आमचे भितर कोण आयलो बाप आयलो पूत आयलो पवित्र आत्मा आमी कोणाची मंदिरां जाल्या हांव त्रिएका देवाची मंदिरां आनी ताचे उपरांत कोण भितर वस्ती करना सदांय येवकारिस्तांतलो जेजू त्या ताबेरनाकलाचो जेजू आमच्या काळजा भितर तेन्ना आमी कोणाचे ताबेरनाकल जाले हांव ताबेरनाकल पवित्र न्ही गी तें कोण आसा आनी हे ताबेरनाकल सोलोण्याचें ताबेरनाकल काय आहा तें फिक्स्ड ताबेरनाकल सोलोण्याचें ताबेरनाकल काय आहा वेर इज दी वॉकिंग ताबेरनाकल तूं आनी हांव घरा येतना आज आमी ताबेरनाकल जाता हांव जायना
आमी सोलोन वेचें टाबेर्नाकल देखून आमी पवित्र आनी तिसरें आमकां कुरपेच्यो झरी 7 सक्रामेंत आमकां दिवन कुरपेच्या झरी मात्र आमकां मरिपात आमकां नितळ केलां देखून पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा भाग्यवानपण पवित्रतेचें आकर्शीत मोकामळ देव आनी आमी हरी एकल्यांनी शांत जायचे शांतीन जायचे म्हण आमकां आपयता देखून आमी हरी एकलो शांत शांत म्हळ्यार ती व्हडल्या फेस्तां येता ती शांत न्ही थोड्या घरांनी तशें जातात ही व्हडली एक मार ही एक शांत म्हणटात आमकां तशें मोळें जाल्यार कितें इल्लें सोमाणा म्हण अर्थ सांगतले आतां न्ही म्हजें तें कितें इल्लें उणेंपण आसा कितें देवस्थराची कुतांत्रां भितर आसात देखून तो म्हाका म्हणटा ही एक व्हडली मार शांत पूण आमकां पवित्र भाशा शिकयता न्ही हांवें आनी तुवें एक भाग्यवंत व्यक्ती जायचे शांत जायचे देखून पवित्रां दिल्ल्यांत धोवें वस्तूर न्हेसयतना म्हळां तूं नवी रचना जालाय तूं क्रिस्ताक न्हेसलाय म्हणया गी हांव कोणाक न्हेसलां जेजू क्रिस्तान न्हेसलां हांव कोणाक न्हेसलां म्हजे भितर कोण आसा बाप पूत पवित्र आत्मा हांव कोणाचें ताबेर्नाकल हांव सोलोनाचें ताबेर्नाकल हांव कोणाचें मंदीर हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर देखून आमकां हरी एकल्या की त्या भाग्यवंतपणांत जियोंक आमकां आपोवणें दिलां आनी कशें भाग्यवंतपणांत जियोवचें एंटनी एलिंजी मिता म्हणलो एकलो बोर येणार अशें म्हणटा रेवेचे ल्हान ल्हान कण सांगाता मेळोन व्हड व्हड दोंगर जातात दोंगर जावचे कशें रेवेचे ल्हान 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 कण सांगाता घालना व्हडलो दोंगर जावचे दिसपट्ट्या जिणयेच्या ल्हान ल्हान संगती वरवीं आमी भाग्यवंतपण जाता भावानो भाग्यवंतपणा भयणीनो भाग्यवंत जावचें इगर्जे भितर बसून जेजूचें आराधना केल्ल्या वरवीं मात्र न्ही तो एक वांटो तुमच्या घरा वचून तुमी कुंडली आनी मडकी धुतात न्ही तें घालें तें भाग्यवंतपण सारोण कानोण झाडतात न्ही तें घालें तें भाग्यवंतपण जाय पुरते पुरपुरे सोंसणीक आनी सोंसताय न्ही तें कितें तीं एक भाग्यवंतपण कितलें केल्यार एक शब्द थँक्यू म्हूण एप्रिशिएशन सांगना न्ही तूं कितें जाताय तूं भाग्यवंत जाताय देखून ल्हान ल्हान संगतींनी व्हडल्या संगतींनी न्ही वी डू स्मॉल थिंग्स in a better way ordinary things in an extraordinary way देखून तूं सॅक्रिफायस करतना तूं भाग्यवंत जाताय तूं सोंसणी घेवन सोंसतना तूं भाग्यवंत जाताय तुवें काम केल्ल्या कडेन आनी एकलो काम करिना जाल्यार तूं भाग्यवंत तुवें इस्त्री घाल्याय मम्मी येवन म्हणटा हें घाल इस्त्री परतून ती इस्त्री घालता तुवें आयदनां धुवल्याय मम्मी परतून तिंता आयदनां धुवता तूं भाग्यवंत जाल्या जावंक ना तें काम समा करूं नाय परफेक्ट ना तुवें टॉयलेट धुवलाय परतून दोगांनी धुयचें पडलें येवन तूं भाग्यवंत जावं नाय तूं व्हडलें काम करूंक वचनाका धाकटें काम मोगान कर गोवाक तुवें बिरयानी बांदून दिल्याय कांट भरपूर पुरलीं तुजें भाग्यवंतपण झिरो गोवाक मीठ मिरसांग दी आनी बरें कर उलय कितलें बरें भाग्यवंतपण देखून मस्तू करन मस्तू भरपूरल्यार तें भाग्यवंतपण कांय ना ल्हान संगती सोबीत करन बरें करतना तेंच देखून ल्हान ल्हान रेव्याचे कण दोंगर जाल्ल्या बरीं ल्हान ल्हान कामां करन हांवें आनी तुवें भाग्यवंत जायचे पाप साहेब एक बरो दाखलो दिता भाग्यवंतपणाक तो म्हणटा आयका वाचून सांगता वेळ पावना ती एक स्त्री अंगडी वेता अंगडी गेल्ल्या कडेन शेजारची एकली तिका मेळटा दोगांय उलोवंक सुरू करतात उलयतना कोबरो सुरू जाल्यो कोबरो उलोवया म्हणटना तिका म्हणटा शे हांव कोबरो उलयना ओगेत रावता उलयत ना पापसाहेब म्हणटा आळे शांतीपण इल्लें जालें उपरांत हांव कोणाय विशयांत वायट उलयना म्हणून सीदा घरा वेता उचलोवन घरा पावता पुरो जालें घरा वचून रेस्ट करया म्हणटना पूत गी दूग गी तेंगे आयलीं कंप्लेन काडून
पुरो जाला न्हिदी या म्हण बघताना पूत आयलो धूव आयली कितें गेलें न्हिदली की ना इल्लें आयकली पुताक इल्लें आयकली धुवे कळ्ळें ती भाग्यवंतपणाचें आनी एक मॅट चडली वयर घरांतलें पुरा काम करतना पुरो जालां कोंत काण गेलें एक कण तेर्स केलो पुरो जालां कोंत काण गेलें एक कण तेर्स केलो भाग्यवंतपणां आनी एक मॅट चडलें आनी इल्ल्या वेळान ती भायर गेली मार्गाक येताना एकलो भिकारी मेळ्ळो तिच्या तांकी भितरलें तिणें इल्लें काडलें त्या भिकाऱ्याक दिलें आनी पाप साहेब म्हणटा ही जाल्यार एक भाग्यवंत स्त्री व्हडलें काम करूं ना परवो तिणें परतूंक नात ल्हान ल्हान कामां तिणें मोगान केलीं ते करून सांत आनी सांतिन्यो म्हळ्यार ही माज वयर दोन आल्तारी दवरची न्ही सांत आनी सांतिन्यो आमच्या घरा आसात सांत आनी सांतिनी तें नान्यंत ती घासतना तें तयार जाता कुजनांत रांदप तयार करतना तें जाता तें सर मांद्री नितळ धाडटाना पुसतना तें तयार जाता सोंसणिक्यान कस सोंसतना सांत सांतीन तें तयार जाता भाग्यवंतपण भावानी भयणी पाद्र्याबांक रिजर्व करून दवरलें सिस्टरांक रिजर्व करून दवरलें पाप साहेबाक रिजर्व करून दवरलें न्ही सारिता तुमचे बरेंत एक आवय ब्रिजीत तुमचे बरेंत एक आवय भिकारी सयत भाग्यवंत जाल्ले आसात बेनेडिक्ट लाब्रे म्हणलो भिकारी आसुल्लो फार्मर रयत इजिदोर तो एकलो रयत ताजें दिसपट तें काम करना तो भाग्यवंत जालो चड कित्याक आमचो कार्लो आकुती धाकटो भुरगो 15 वर्सांचो ताजें कंप्युटर ताणें एक पावटी वायट संगतीक उपाय करून आजकालचे पण जाणा आमचे भुरगे कितें बरो मोबायल यूज करनात म्हणून पूण ह्या भुरग्यान ताजें सगळें कंप्युटर 15 वर्सांच्या एक पावटी बदलाक सक्रामेंताचे एवकरिस्ताची असर हें रेकॉर्ड करून पब्लीश करून ताणें उपाय केलें भाग्यवंत लुकेमिया कॅन्सर ब्लड कॅन्सर तो अंतरलो जाल्यार तो भाग्यवंत जाला आनी बेगीन ताका सांत म्हणून पासारतले देखून सांतीपण पाद्र्याबां आनी सिस्टरां पाद्र्याबांगे आसा सिस्टरांगे आसा हरी एकल्या की ताच्या तुमच्या बेसा प्रमाणे जियेताना सांपावल म्हणटा तुमी सांतीपण जोडटेल्यात तर भावानी भयणी हांवें आनी तुवें आमच्या कुटुंबांत कशें शांतीपण जोडचें तें नियाळच्या पयलें परत आमी एक गीत गावया तुमच्या बुकांनी गीत आसा आमकां सगळ्यांक भाग्यवंतपणां आपयल्या देवाक अर्गां दिवन आमी गावया तुका सोमी हांव अर्गां दितां म्हाका येदोळ पर्यंत तुवें जिवंक क्रिस्ती जिणी जिवंक आपयलां न्ही सोमिया तुका अर्गां दितां तुजें नांव हांव घोसून गायता म्हण गावया तुका सोमिया हांव अर्गां दितां उबे रावया 84 ताळयो पेटून तुमकां बूक नाल्यार न्ही गायन गायता आमी सगळ्यां ताळयो पेटून सोम्याक अर्गां दिवया आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिल्ल्याक एक आवय एक बापूय एक पूत एक सूण एक धूव एक नातू जावन आमचें भाग्यवंतपण परत जोडूंक आमच्या ल्हान ल्हान संगतींनी भाग्यवंतपण जोडूंक आमकां ताणें आपोवन दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवया तुका सोमिया हांव अर्गां दितां ताळयो पेटया तुका सोमिया हांव अर्गां दितां तुजी विचित्रत्यांनी अर्था तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावता सगळां तुका सोमिया हांव अर्गां दितां तुजी विचित्रत्यांनी अर्था तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावता सूर्यो संताराव स्वार पांगता रस्ता तुजे मायमेन ती भरता सूर्यो संताराव स्वार पांगता अंतर तुजे मायमेन ती भरता रस्तार तो रस्ता तुझे नाम पोवेसां गावंता तुका सोमिया हांव अर्गां दितां तुजी विचित्रत्यांनी अर्था तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावता नवाच दान सुनावता
तुका सदां ससो नावडता. दुनिया दुबारियां हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord, adore the Lord, bless the Lord, glorify the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Arkan Jesus, Arkan Jesus, Aradan Jesus, Paglav Jesus, Vandan Jesus, Tuti Tuka, Mahima Tuka. Hallelujah, 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 hallelujah. Baba bini, आम्ही कुटुंबादारा मनशां आज पोई सभेंत पापसाहेबान सांत म्हणून पासारची सोडावत कुटुंबांत आसची. कॉन्वेंटाक गेल्ली ह्या जाग जावन गेल्ली आसात पूण आधुनीक संवसारांत पापसाहेब चड आनी चड घोवाक आनी बायलेक तरणाट्यांक सांत म्हणून पासारता. सांत तयार जावचे कुटुंबांत. कुटुंबाची न्ही कशी आसा जें म्हणटा कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 12. देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र ताका मोगाची देखून कणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा. एकामेका दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दिता तें बोक्साणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोक्साणें बरी जावं. पूण ह्या चड सेगुणा पुरा चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे सगळे सेगूण संपूर्ण करता आनी एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एका कुडीचे तुमी सांदे जाल्ल्यान त्या समाधानान तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मोणाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड मापान बरोवन आसूं. खऱ्या जानवान एकामेका शिकाया. बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आत्मी काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत ताण देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात सकट सुम्या जेजूचें नांवी करा. ताचे मरीपात देवा बापाक अर्गां दिया. बशी हां भवानी भयणी आमी सगळां सांत आनी सांतीन आत्तां वाचलें वाचप आसा पळय तें आमच्या घरा जावनूच आसा. जाता की जायना? कंतारां गावचीं गितां गावचीं सोंसून व्हरचें आयकोवचें बोगसूचें आसा की ना? तर आमचें घर कितें सांतांक आनी सांतिन्यांक तयार करचें सोबीत बिडार. आमचो पूत आमची धूव एक बरो दाक्तेर जायचे म्हण आशा आसा. बरी इंजिनियर जायचे म्हण आशा आसा. आमच्या पुतान आनी धुवेन बरो एक घोव जायचे. धुवेन बरी एक बायल जायचे. पुताने बरो घोव जायचे आनी धुवेन बरी बरी बायल जाल्यार बरो बरी दाक्तेर जाता. बरो घोव जाल्यार बरो इंजिनियर जाता. बरो पूत जाल्यार बरो पाद्र्या बी जाता. बरी धूव जाल्यार बरी सिस्टरी जाता. बरी धूव जाल्यार बरी टिचरी जाता. ती बरो फॅक्टरी आसची खंय सेमिनारींत न्ही. सेमिनारिस्ट आमचे अशें येताना ते डिग्री जावन येतात. फॅक्टरी तयार जाल्या दळत बेजीक पुरो तयार जावन तेंचें आमी ताचे वयर इल्लें काल इल्लें बसोवचें. ओरिजिनल कलर जावन सगळीं तावन ओरिजिनल प्रोडक्ट येवचें खंय तावन. कोणाच्या घरा सूण जावन गेल्यार कोणाच्या घरा दाक्तेर जावन गेल्यार तो येवन सगळीं तावन त्या आवयच्या आनी बापायच्या पासले तावन देखून सांतांक तयार करची फॅक्टरी खंय आसा? घरा आसा. कोण ती दोगां जाणां फॅक्टरीन काम करतली? आवय आनी बापूय. देखून आजकालच्या खासर जातल्या तरणाट्यांनी पयलें चिंतीचे हांवें बरो बापूय जायने, हांवें बरी आवय जायने, हांवें बरो घोव जायने, हांवें बरी बायल जायने. रायट आन्सर मेळना जाल्यार खासर इल्लें पोस्टपोन करचें बरें. त्या फॅक्टरींत आनी येवचें पुरो कशें आसतलें? चायनीज प्रोडक्ट जालें जाल्यार
देखून बागेवंतपण म्हळ्यार पाद्र्या आनी सिस्टरां बांदून दवरली बुतींनी बागेवंतपणां पोविसनां काण गेल्या हरी एकल्याक मेळ जे देखून आज आमकां जेजून सुरवेर हांवें वाचलें 8 बागी 8 बागेक बरें नांव आसा क्रिस्तवांचें आयडेंटिटी कार्ड विच इज द आयडेंटिटी कार्ड ऑफ क्रिश्चन्स द बेटिट्यूड्स 7 बेटिट्यूड्स 8 बागी अंतस्करणी दुर्बळी ग्रिस्त काय असल्यार देवा मुखार कांयच नातली रुदाण करतली रडली जाल्यार देव आपणाक बुजयतली म्हणून नितळ मनाची देवाक पळोवंक शकतली शांती खातीर वावुरतली देवाक मोगाची न्याय निती खातीर पेसाडटली देवा मोगाची कश्ट दगदोणी सोंसतली देवाक मोगाची असल्या सांतीपणा भावांनी भयणी तुका आनी म्हाका आपयला नोव्हेंबर म्हयनो असलें बागेवंतपण आमकां जिवंक बागेवंत जावन असो जेजू आमकां आपयता तो त्याच जेजूच्या उल्या प्रमाणे आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिणेंत ते बागेवंतपणाची जिणी जिवंक आमी करपा मागया निमाणें गीत आसा कुटुंबांत मजा घरांत मजा तें गीत गावच्या पयलें सगळां आमी एक घडी भर दोळे धांपया म्हजे भितर बागेवंतपणाक आड व्हरचें कितें आसा राग द्वेष दुस्मानकाय स्वार्थ इगो बें मोसोर अन्याय अनित बेबदेपण आमाल पिवणें खोटी आशा हें पुरा बागेवंतपणा आडकळ पवित्रत्म्या काम करून सोडिना आज सालो रेसाच्या पूर्ण शेताक आयिल्ली हांव ह्या येवकरीसाच्या आराधना वेळार हें सगळें मेळ्ळें कस्तळ कान्न आरावण ताच्या पांयान तळा दवरता सोमी तो सुर्यो ताची किरणां तें सगळें बस म्हूण सोडून दी मोग मायपास सोडदोड बोगसाणें शांती समाधान सोसून व्हरचें दया दाखोवची हें गौण सोंक तत्व सुरेस्पोर देव बागेवंतपणान म्हाका कृपा दिवून दी हे कृपा मागून निमाणें गीत आसा कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये हें गीत गावन सोम्याचें आशिर्वाद जोडोवंक आमी आयकूंक लागलीं कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जेजू जेजू तो ये रावंक जेजू तो ये परत्यान कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या जेजू जेजू तो ये रावंक जेजू तो ये जेजू मोगाळ तो ये जेजू मोगाळ तो ये जेजू जेजू तो ये रावंक जेजू तो ये कुटुंबांत म्हज्या एक कोट दी कुटुंबांत म्हज्या एक वोट दी तूं मायपास दी कुटुंबांत म्हज्या मायपास दी तूं जेजू जेजू दी तूं एक वोट मायपास दी तूं संतोष दी कुटुंबांत म्हज्या संतोषान भरतो कुटुंबांत म्हज्या उल्हास भरतो जेजू जेजू बरी तूं संतोष उल्हास दी तूं कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या
Kutman Mucha Vauran Mucha Jesus, Jesus Tu ye Raon Ku Jesus Tu ye दुनियात काळजाकडे Jesus, Jesus Tu ye Raon Ku Jesus Tu Jesus, Tu ye Rao Jesus, Tu ye देवी घालया तो तू जेजू आमच्या घरा येता आमी ताबेरनाकल जावन घरा वेतेले हांव ताचे आमकां बेसांव दिवच्या फुडें सर आमच्यो गरजो आमची पिडा आमचें दूख आमचे समस्ये सोम्याच्या पांयां ताळा दवरया एक घडीभर सगळें आमी थंय सावडा आसा गाडया आमच्या घरा कितें जाय आमच्या कुटुंबान कितें जाय येवकारिस्तान लोक बागेवंत तो जेजू आमकां बागेवंत प्राण भरतना ही त्या सावांय आमकां फावो करून मागून हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया Itiavoda Sacramenta Sustang Naman Koruya Purvilata Rupa Bhutam Novioriti Adayam Salvo Vecha Escutvisya Bhavartache Baltimya Sashi Bapa Kashi Sputam Ullasani Stutisa Potvi Mahima Susta Susta Ekastarian Hasita Dukkha Dukkha Cha Spirita Sama Sami Navarta आमेन प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडूनचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी माण करूं आमकां दयेन फावो कर जो जे त्या निराश करताय सासनाच्या सासन Amen. Kutam iksan semlau amin Devacha Uno vain rupantar korun korin Kristacha Buktin urben ailau amin Ciunan sumyacha Sumyachi sutayek putya Bandan mogacha Sumyachi Cipang Ekang Belida Segi Sing Povika Dita Samada Somyachi Mora
जीविता तारा जीवन भरोसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे असो. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावन आणि भयण्यानो आमच्या पात्रोना सालोरेसाक आज प्रत्येक रितीन मान करूंक ताचे दयेन आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक सर्गींच्या बापाक अर्गां आनी हें बलिदान भेटोवंक हांगासर आमी आयल्या. आयची देवस्तुती आमकां देवाची आनी किसर लागशिल्ल्यान वळख करून दिता. तो एक मोगाळ बाप मात्र न्ही, तो पातकां बोगसून सो बाप. ताका पातकां बोगसून पुरो जायना. कशें म्हणल्यार दर्याच्या तडीर रावण तुवें कितले फातर उडयल्यार दर्यो फातरांनी भरोन वचना. तशें देवाच्या काकुळ्ळेच्या सागरांत आमची कितें व्हडलीं पातकां जाल्यार तो आमकां भोगसून नव्या वाटेक नव्या जिणेक आपयता म्हणलो संदेश आज आमकां मेळटा. देवा पातकां भोगसून पुरो जायना वय, पूण आमकां काकुळ्त मागोवन पुरो जाता गे. भोगसाणें मागोवन पुरो जालां गे. कुमसारा वचोवन पुरो जालां गे. कुमसारा वेची सवय आसा गे. हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना देवाची काकुळत अणभव करूं कुमसार असो सक्रामेंत तो वळ आमी घेवन आमचे आत्मे नितळ करी जे म्हणलो निचेव आमी करया आनी काकुळ्ळीच्या बापाच्या त्या सागोरांत देवोंक पेसाडया. आमी पातकी देखून आमची पातकां वळखून घेवया आनी त्याच बापा कडेन आमकां बक्षी म्हूण मागया. आनी सांगाता मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवान सदांच आंवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुद सोमिया काकुद Cristo kakuda Cristo kakuda Somia kakuda Somia kakuda Pahiman Deva unsegi ani shanti tacha ishtam sonsari सर्वेस्परा देवा सर्गी चाराया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुता सोमिया देवा देवाची शिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत
तू बापाच्या उच्चात बसलाय आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर आमच्यो गरजो आनी त्या समावड आसा गाडया ती आतां बापाक भेटून दिवया बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवान लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षाचें कश्ट मरण सोसून महिमे वोन जावं पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमी जाल्यार खरे सुनातेचे परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमांचेर पातयणी सोड जेजू क्रिस्तांतय अभिमान भोगतली म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हूण न्हय हेर कोणी भायल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक्क म्हाका आसा हांव जल्मून 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनात केल्ली इस्रायल कुळयेन बेजमीच्या घराण्याचो हांव हेब्रेवाक जल्मल्लो हेब्रेव नियमशा सांबाळच्यान हांव एक फारिजेव धर्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दर दिल्लो मनीस नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान आक्षेपावीण सालिसो पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतल्लें सगळें आतां क्रिस्त पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार सर्वेस पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं सर्वेस पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिनवासता तुजी स्तुती करता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान भोगा सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं हर एक पिळगी मुखल्या पिळगेक तुजी कृत्यां परगट करतली वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली तुजी पदवी आनी महिमा पावसरतली तुजी
पोराक सुतेल्यांची काळसा संतोष मोरिसा मनीस तुझ्या भयंकर कृत्याविशयी उलयतले तुझ्या आवडपणाचो आनी पदवेचो प्रसार करतले तुझ्या परमेर बरेपणाचो उपकार आवटयतले युगा युगा तुझे नीतिवंतपण नावाडतले सर्वेस पोराक सुतेल्यांची काळसा संतोष मोरिसा सर्वेस पोराक सुतेल्यांची काळसा संतोष मोरिसा Alleluia, 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 alleluia. येया मुझी सरशी सोमेस तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी Alleluia, alleluia, alleluia 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू आतां सभार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशीन वेतेले हें पळोवन फरिजे आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली तुमचे मदें कोण तो आपणाक असल्या 100 बोकऱ्यांक एकलो सांडून वचत जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यांत सोडून सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळसर सोदून वचना तो मेळतच संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजें सांगता संतोष भावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातिल्ल्या 99 नितीवंतां प्रास पाश्चाताप भोगूंक जिणी बदलयल्ल्या एका पातक्याचेर सर्गीं चड संतोश जातलो तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आशिल्ल्या दानांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून तें मेळसर सत्रायेन सोदिना जायत तें मेळतच आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारण्यांक आपोवन ती म्हणटा म्हजें सांगता संतोष पावा कित्याक भायर पडलेलें नाणें म्हाका मेळ्ळां तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन जिणी बदलयल्ल्या एका पातक्या विशान सर्गीं देवाचे दूत संतोष पावतले देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता ती मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हांवें आतां सांगूंक हेचें घडीत हाच्या पयलें तुमी आयकलां वा माध्यमांनी पळयलां वाचलां जावं की पुरो ह्या वर्साच्या थोड्या म्हयन्या आदीं आमचो लोकसभा विपक्ष मुखेली श्री राहुल गांधी उत्तर प्रदेशांतल्या सुलतानपूर गांवाक गरजेच्या कामान पावुल्लो आनी हांवें वाचलेले त्या पेपरांतले विशय अशे आसले तो फाटीं येता आसतना रस्त्या बगलेन एका गुडसुलांत एकलो वांडो रिपेरी करचो कॉबलर वांडो रिपेरी करचो मनीस ताणें पळयलें ताचें कार रावून त्या वांडो रिपेरी करच्या मनशा भशेन तो गेलो ताचे लागीं पुरा उलयलो आनी उलयतना ती रिपेरीक एक आयिल्ली वाणां आहली ती राहुल गांधीन खाण म्हूण ताणें शिवली ती ताणें रिपेरी केली
तितल्यार संपलें. पूण ताचे उपरांत कितें बरं घडलें, व्हडलें व्हडलें न्यूसूच जालें रे. ताणें ती वाण शिवली म्हणली खबर आयकून ताचें पयलें फाटीं गेल्ल्या राहुल गांधीन ताचे कश्ट समजून ताका वाणो शिवचें मिशिनूच धाडलें खंय त्या दुर्बळ्या मनशाक. आनी ताणें ताच्या घरा करंटायनात उरलो. ते अधिकारी आयले आनी तो वाणो शिवतल्याच्या घरा करंटी येवच्या बरी तांणी पळयलें. इतलें बरें जाता आसतना खबरो सगळ्यान गेल्यो आनी खंय खंयचो लोक येवन ह्या वाणो शिवच्या मनशा सांगाता सेल्फी काडूंक लागलो. आखेर जावना काणी तितल्यार ती शिवल्ली वाण व्हरूंक मस्सोन आयले. पेपर सांगता त्या वाणेक 10 लाख रुपये दिवंक तयार जाले की, पूण तो वाण शिवतलो म्हणून नाका नाका ती दिना ती. ताणें वचून त्या व्यक्ती कडची मोला काण घेवन फ्रेम घालून घरा भितर दवरल्या. 10 लाख रुपये दिल्यार ती शिवल्ली वाण, ताणें शिवल्ली वाण फाटीन दिना. एका वाण्याचें मोल कितलें आसा शिवल्ल्या रिपेरीक आयल्या वाण्याचें मोल 10 लाख रुपये दिल्यार ती ताणें शिवल्ली म्हूण सांगून ताचे कडची मोला काडून घरा दवरून फ्रेम घालून दवरल्या. म्हळ्यार कितें विशेश. 10 लाख रुपये दिवन आंगड बंद करून घरा वचून बसचें तें आहलें म्हणून ताका. कितें विशेश गी म्हळ्यार ह्या माणेस्तान त्या घराची गुडसिलाची भेट केली. ऊल येयलो, रावलो आनी ती वाण शिवली. शिवचें सोड आनीकल्याची वाण आपडोंक कितले खस जातात म्हाका आनी तुका. ती शिवली आनी त्या वरवीं त्या मोचीक ते वाणो करतल्या कसलो एक लोकांत समाजांत ताणें गौरव आयलो. ताचे गिसर त्या वाणीक कितलो म्हत्व आयलो. हांव आनी तूं वचून थंय बसुल्ले हांव जाल्यार पूण नाल्यार कागद आसता खबरेक आसतना आमी अशें मस्त पडसून बसता आमची रिपेरी करून. कोण बसता आनी खंय बसता आनी कोणा सांगाता बसता तें चड गरजेचें. राजकीय आसुल्लो नवर्दी व्यक्ती गेल्ल्या वरवीं त्या व्यक्तीकी मोल आयलें आनी ताचे उपरांत त्या वाणेकी मोल आयलें. भवानी भयणी असल्या समाजींत आजकाल तूं एक एप्लिकेशन एक घाली जाल्यार मस्त पड तें एप्लिकेशन कचऱ्याच्या डब्या पडटा वचून. तें एप्लिकेशनाक गौरव मेळचें जाल्यार आनी कितलो वेळ आसा. पूण असल्या समाजांत घडये भितर कसली बदलावण जाली एका मनशाच्या बेठे वरवीं. जेजूच्या काळारी अशेंत घडलें. जेजूच्या काळार आसले शास्त्री आनी फारिजेव. शास्त्री आनी फारिजेव देवान दिले 10 उपादेश. ताका उपादेशा कुडसून कुडसून 600 वयर उपादेश केल्ले आनी कोण पाळी नात पळय तांकां गांवचो लोक म्हणटाले द पीपल ऑफ द लँड. द पीपल ऑफ द लँड हॅव नो सेन्स ऑफ ड्युटी. तांकां रुली रेगरो कांय कोत्तना हो लोकां गांवचो लोक म्हणून चिल्लर लेखताले. मात्र न्ही तांकां समाजांत पयस दवरलें ह्या चिल्लर लोकांक. ह्या फारिजेवांक आनी ह्या चिल्लर लोकांक मस्त तफावत आसली. कितें तफावत? तांच्या आनी हांच्या मदें सैरीक ना, दुडवाचो वेव्हार ना. तांणी खंयचेच साक्ष दिवंक तांकां आपयनात. तांणी कोणाकी पोशाक वा गार्ड ह्यान जावंक ना. खंयचेच गुपित संगती तांचे लागीं सांगोंक ना. कोणाकच तांणी ट्रस्टी जावन रावोंक ना. व्यापार वहिवाट करूंक ना सांगता. पावणांतल्याक तांकां सैरो जावन घरा आपोवंक ना. जेजून कितें केलें? सैरो जावन आपयलें मात्र न्ही वचून जेवलो. हें पळयतना फारिजेवांक आनी शास्त्र्यांक गिळूंक जायनातली उंडी जाली. जेजू कोण? वो पीपल ऑफ द लँड गांवचो लोक कोण आनी फारिजेव आनी शास्त्री कोण? फारिजेव आनी शास्त्री तांच्या चिंतपा प्रमाणे देवाक मस्त लागीं आसचें. निजान मस्त पयस आहले ते. आनी समाजांत कान्न उडयल्या नाका जाल्ल्या सांगाता कसो पळय आमचो मुखेली वचून बसलो. जेजू वचून बसलो आनी जेवलो. हें पळयतना शास्त्री आनी फारिजेवान कितें म्हळ्यार वांजरान आयकलें हो मनीस पत्क्यां सांगा घेता आनी जेवंकी जेवता. जेवचें म्हळ्यार जालें. जेवचें केन्ना जाला मेनेल्या घरा सैरीक घट जाल्यार मात्र जेवचें न्ही गे. जेवल्या उपरांत सैरीक तुटल्यार कसली एक लत दिसता न्ही गे.
कोणाक रसून जेवण आयले आमी म्हणून सांगून सैरी घट्ट जाल्यार मात मागीर सामान उरले प्रकार हें सुरू जातात देखून जेवचे म्हळ्यार सैऱ्यांगर वळखीच्यागर मोगाच्या सांगात जेवचे आमी आनी वो जेजू समाजांत ताणें कान्न उडयल्यांक त्या दुरुपळ्यांक त्या पातक्यांक कोणी लेखिनांतल्यान कोणा नाका जाल्यार कान्न उडयल्यां तांकां घेता जेवताना जेजू तांकां ओपारी सांगले 2 ओपारी ते नाका समजोवच्या खातीर तांच्यात गांवचें सन्निवेश ताणें दिलें एक गोवळ्याचें पलेस्तीन गांवांत गोवळ्यां बोकऱ्यां सोरोवचें विशेश 4-5 जण गोवळी सगळ्या हळ्ळेच्या बोकऱ्यांक सांगाता घालून पयस गुड्या व्हरताले तण सोदून वेता आसतना मस्त गुडे आसले थोड्या फावटी एक शेळी निसरून पडटाली पडल्यार ताणें फाटी ताच्या धनियाक सांगचें आहलें ती पडली म्हूण साक्ष कहली ताच्या उरलीं हाडां म्हणे आनी वरों जेत्ता आहलीं देखून एक सुकोवन गेल्यार उरले पुरो तांचे आसले शेळयांक आम म्हणून फाटीं हळ्ळे घेताना तो गया तो येवना तो एका शेळये फाटल्यान सोदून गेला म्हणटाले आनी हळ्ळेचो लोक पुरो तो येता पर्यंत राखून रावताले आनी तो सकाळ शेळी मेळ्ळी जाल्यार तो कांदार घालून हाडटाना हळ्ळेच्या सक्कड लोकां बारीक उशी कित्याक सुकोवन गेल्ली शेळी फाटीं आयली ही ओपार जेजून सांगली दुसरी स्त्री नाणें सोदची जुदेवांच्या घरा तांच्या घरांनी तांची धर्न फाकें आमचे बरी न्ही ते म्हणटात नाणें म्हळ्यार एक नाणें म्हळ्यार एका दिसाची कूल एक नाणें भायर पडलें जाल्यार एका दिसा जेवंक ना ती कामां जेवंक ना कोणाक जेवंक ना तितलें नस जातालें आनी म्हणटात बरें येणार जुदेवांच्या घरांनी एक नाणें पडलें म्हळ्यार बातेन आपण सुवी पडल्या बरी आमकां बातेन रास गेल्ल्या कडेन एक सुवी पडल्यार कशें जाय सोदूंक देखून जुदेवांक एक नाणें भायर पडलें म्हळ्यार त्या बातेन आपण सुवी सोदल्या बरी ती सोदतली कित्याक म्हळ्यार सोदिना जाल्यार तिका जेवंक ना ती कांय ना कुट मागिना जेवंक चिंत आतां स्त्रियेक नाणें मेळटा कालें करता ती कितलो संत कितली दादोस काय भायर पडलें नाणें मेळ्ळें वा गोवळ्याक भायर पडली शेळी मेळ्ळी जेजून असलीं उतरां सांगता आसतना त्या फारिजेवांनी शास्त्र्यांक तोपुल्या बरें जालें कित्याक देव तो गोवळी सोदून वेचो देव ती स्त्री सोदून वेचे नाणें आनी आमी हरी एकलो ती शेळी तें नाणें भायर पडलें देखून देवाचो मोग सदांय आमकां आसा देवाची कृपा सदांय आमकां आसा देवाची दादोसकाय आमकां सदांय आसा देखून ताच्या पुता जेजू ताणें आमकां धाडलो आमकां हरी एकल्याक सोदून फाटीं हाडच्याक देखून जेजून म्हणलें जुआंवचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोन बरोवन वमतोच्या मापान मेळोन म्हूण सुकोवन गेल्लीं हांव फाटीं हाडूंक हांव आयलां त्या गोवळ्या भाशेन त्या स्त्रिया भाशेन देवाची काकूळ दाखोवंक हांव आयलां एक गोवळी एक स्त्री भायर पडलें नाणें एक शेळयाक इतल्या आशेन आनी वद्दाडून सोदता जाल्यार देव आमचो बाप ताच्या मोगान आमकां ताणें रचलां ताच्या रुपान आमकां सारक्यान आमकां रचलां कितली काकूळ दाखोवचो ना कितलो मोग दाखोवचो ना सुकोवन गेल्ल्यान घरांतान पयस गेल्ल्यान वायट केल्ल्यान फाटीं येताना भोवद आयली हाळे आयलो येवं दी भोवदली आयली ताका शिकून दी म्हणचे हांवें आनी तुवें पूण हांगासर देव तूं ताका सोदून वेता ताणें पाड जावणो जो ताणें फाटीं येजे देवाच्या काळजां जावची दादोसकाय इतली आनी तितली न्ही कितें भोगलें ना जावं पुरो फारिजेवांनी शास्त्र्यांक चिंतूंक जायनतलें तांकां जालें देखून तें जेजूक सोसूं तांकां जालें ना बाबांनी भयणी जेजू कितें सांगूंक आशेता हांव आनी तूं देवाक मोगाची हांव आनी तूं देवाक मोगाची देवाक मोलादीक देवाक गरजेची 3 दाखले पळयत पुस्तकांत इजाया प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 9 चॅप्टर 49 वर्स 16 तुजें नांव म्हज्या ताळव्याचेर हांवें कांतयलां तुजें नांव म्हज्या ताळव्याचेर हांवें कांतयलां दुसरें इजाया प्रवाचो अध्याय 40 आनी 3 वाक्य 4 तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक यू आर प्रेशियस टू मी तूं म्हाका मोलादीक आनी तिसरें जेजून म्हणलें लुकाचो वांजेल अध्याय 12 वाक्य 7 तुमच्या तकलेचे केंस लेगून मेजून दवरल्यात तुमी मोलादीक देखून देवाची काकूळट इतली गी तो आमकां सांडिना ओजैया प्रवादी अध्याय 11 आमी अशें वाचता देव म्हणटा इज्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो हांवें ताका मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता
दयेन म्हजी अंतरमळ लासता हांव म्हजो राग काडचो ना हांव म्हजो राग काडचो ना कित्याक हांव देव न्हय मनीस राग काडटा हांव राग काडचो ना म्हजी अंतरमळां म्हजे भितर उरतात म्हजो मोग भरला तुजे खातीर तूं पयस गेल्यार हांव तुका सांडिना भवानी भयणी देव काकुळतीवंत त्या काकुळटीच्या सागोरांत तुका आनी म्हाका देवोंक तो आपयता कशें देवचें पदकां वळखुचें आनी कुमसार जावचें आमकां क्रिस्तांव व्हडलें भाग आसा कुमसार जावं आमचो देव उलयता आमचो देव पदकां बक्षिताना उलयता आनी आमच्या कानान सांगता तुजीं पदकां बक्षली समाधानान वच खंयच्या धर्मान ना तें तुजीं पदकां बक्षली समाधानान वच खंय खंय पयस पयस वेतात न्हंयक न्हांवंक जाल्यार उलोवचें आयको मेळना तांकां तुजीं पदकां बक्षली म्हणून म्हाका आनी तुका आयको मेळटा पुता दुवे तुजीं पदकां बक्षली समाधानान वच कोवीड पिड आयिल्ल्या उपरांत कुमसार जावचें उणें म्हणी जालां गी आमच्या कुमसारींनी धूळ म्हणी बसल्या गी कोविडा वेळार कुमसार जावना आतां कितें जावचें बचाव जावना हांव म्हळें जाल्यार कशें जायत वा वर्सांत येवपटी कारकोळ पेस्ताक येताना कुमसार जाल्यार पुरो वर्साक येवपटी वस्तू बुडल्यार पुरो गी वर्साक येवपटी नाल्यार पुरो गी दिसाक 4 फावटी न्हांवची मनशांत वर्साक येवपटी नाल्यार इतलें वस्तू मेळटा जाल्यार म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या उतरांनी म्हज्या बोगनांनी कितलो म्हजो आत्मो मेळना कारकोळ पेस्त वर्साक येवपटी येवचें ताच्या पयलें म्हाका विजा आयली जाल्यार हांवें मेळ्ळेंत जावन वचूं नाका गी देखून आयची देव तुवें म्हणटा राखणाका फेस्ताक राखणाका तुजो आत्मो केदाळा मेळ्ळा पळय देवाच्या काकुळीच्या सागोरा भितर देव वच कुमसार जा नितळ जाण देवा मुखार भाग्यवंत जा दुसरें तुजीं पदकां बक्षतना देवा बरी तुवें काकुळतीवंत जा घरांत बायले भुरग्यांक थंय गोवा बायले थंय काकुळतीवंत जा जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पदकां म्हणलीं उतरां सिंपल न्ही तूं बक्षांनी तुका मेळटना आनी एकल्या बक्षी आनी देवाच्या काकुळतीक सदांच आयते जावंक जा म्हणटा देव जेजू आमकां तो तूं जेजू थोड्याच वेळान आमच्या काळजांत येवन आमकां ताच्या ताबेरनाकल करता त्या ताबेरनाकल करतना ताबेरनाकल केदाळ नितळ आसूं दी कुरपेन नेटोवन दी सोबोवन दी आनी देवा महिमा दिवूं दी म्हणून ताचे कडेन आमी मागया Santo Spiritaच्या होत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता होत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर बापा स्वीकार तूं कर बापा Santo Spiritaच्या होत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता होत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर बापा स्वीकार तूं कर बापा udogowasu oindagasu for mountainso amcha kristansu svikar karu e bapa bhagarta masan kristacha svikar karu e bapa San Cristaच्या Santo Spiritaच्या होत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता होत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर बापा स्वीकार तूं कर बापा Dan Bapa होत्या मोगाची आपणाची जिसू
खुर्सार भेटयले समृद्ध आस्वड मोगान उगडस करून क्रिस्ता बलिदान समृद्ध आस्वड मोगान उगडस करून क्रिस्ता बलिदान संतोष पविताच्या अर्ध्या दिसा पाणी घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून घेता अर्ध्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ए बाबा स्वीकार तू कर ए बाबा. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमचे तें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेन आमच्या एकल्या पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मारून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवा लॉरेस जमनीन वंपलेल्या गोवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची हांव संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवी सभेक सुभां पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सोडुणें पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेच तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सवे आसो आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्पळा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पळय, तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सगळी तुका जय. बापा, करस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणी खरराची अळगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarto so good pagatu ya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पणा तुझे पुढे जीवन आम्ही पगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. स्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फाव कर. आमकां समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भगवंत सुजे ह्या तळाचो शारोती भगवंत लॉरेस भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सर्व भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान तूं आमकां वांचो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन देवा आमच्या बापाक काकुळटीच्या बापा म्हण उलो मारन ताच्या काकुळटीचो अनुभव करूंक करपा मागून जेजून तांकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता. मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पळां सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. माया मोगासो आनी एकवटाचो गूज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप फाटले आमची काकूत
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची कागोद देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी भावा भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागे तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरणींच म्हाका भलायकी मेळटली मोगन तुझ्या दुनियातूं बर म्हाका जेजू तू मोच्या काळजांत अत्रिक्ता हांव सुम्या सेवच्या तुका राव जेजू तूं आज मोच्या आत्म्यांत मोगन तुझ्या दुनियातूं बर म्हाका सोम्या जीविता आत्म्याक म्हज्या ते पोषण जाता सेवता जो हे काळ तुजी येता तूं तुजे थंय सदां एकवटान रावता जेजू तूं म्हज्या काळजांत अत्रिक्ता हांव सोम्या सेवच्या तुका राव जेजू तूं आज म्हज्या आत्म्यांत मोगन तुझ्या दर्यांतूं बर म्हाका तुझे सोम्या आत्मिक पिवण अमर जिवीत म्हाका दिता सोडून सुवातेगार हे पिवण सेवता तो तुजे थंय सदां एकवटान रावता जेजू तूं म्हज्या काळजांत अत्रिक्ता हांव सोम्या सेवच्या तुका राव जेजू तूं आज म्हज्या आत्म्यांत मोगन तुझ्या दुनियातूं बर म्हाका जेजू तूं म्हज्या काळजांत अत्रिक्ता हांव सोम्या सेवच्या तुका राव जेजू तूं आज म्हज्या आत्म्यांत मोगन तुझ्या दुनियातूं बर म्हाका काळजांत म्हज्या आयलाय सैरो मोसो जालाय तुका सगळोच म्हाका दिला मोगन तुझ्या म्हाका भरला अर्गा तुका जेजू मोगळा काळजांत राव तूं मोच्या सवेळा जीवन मोचे तुका नवे विस्तार
तुझ्या देण्यासवे राय राय असो तू जाल्यारी आयलाय मोचे गरी किरकोळ पाकी सोम्या तरी मागता रावण मोचे गरी अर्गाजुकाची मोगळा काळजां रावतू मोच्या सवेळा जीवन मोक्षी तुका नवे विस्तार तुझ्या देण्यासवे प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगेवो लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक वगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोंसोवंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पोळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं भयणीनो आयचे ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानादीक बाब बोनिफास पिंटो आत्मीक निर्देशक प्रांती सेमिनरी बोळये हांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेवन देव बरें करूं म्हणटा तांच्या याजकांच्या तारबेतीच्या ह्या वर्त्या मिसावान बरें मागता तेच लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं पासत तुमच्या लागीं कळवणी आमच्या बेजिलिकाच्या आडाळते समितीच्या फेस्ताच कमिटीच्या निर्धारा प्रकार जानेवारी आमची वार्षिक परब 2025 कारकोळ फेस्त जानेवारीच्या 20 आनी 6 तारखेतावन 30 तारखे पर्यंत आसतलें आयतारा तावन ब्रेस्तारा पर्यंत आयतारा दीस भुरग्यां पासत विशेष मागणी आसतली देखून आयतारा दीस 8 ते 9 मिसां आसात सोमारा पिडेस्तां खातीर मीस केवल 3 मिसां मात आसतलीं मंगळारा उपरांत वर्साभरी सकाळीं 6:30 तावन सांजे राती 10 वरां पर्यंत मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा फेस्ताची मिसां आसतलीं ही तुमच्या सैरा देरांक आनी कोणाक कळोवंक आसा ते कळोवंक विनंती आसा मोगाळच्या सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता सान लॉरेन्साच्या पवित्र तळार विविध रितीन मुर्दोम जावं वंतिगे जावं जेवणा बाबतींत प्रायोजक जावन ताणें दिल्ल्या ह्या देण्या पासून तुका अर्गां दिता तांचे कितें आत्रेक असो आशा आसा फळादेक जावं मेळिल्लो उपकार तांचो आनीकय फळादेक जावं ह्या वातीचो उजवाड ताच्या घरांत ताच्या कुटुंबांत उजवाड फांकोवंक सर तरेची पिडा शिडा नीव रावंक सांत लॉरेन्सा मरिफात उपकार तांकां फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाचे प्रायोजक तेरेजा सांगतीस मियार आपल्या 75 वर्साच्या जेवणात जल्मदिसाच्या उडासाक ती प्रायोजक रावल्या तेरेजा सांगतीस मियार जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां डॉमिनिक सावियो बँगलोर फ्रॉयस्टन मेंडोन्सा मुंबई अशें मुर्दोम प्रवीण जुलियट रॉड्रिगस आर्वा वेरोनिका डिमेल्लो गुंड्याडका
वेरोनिका डिमेल्लो गुंड्याडका, ऑज्वल्ड कोर्डेरो मूडबेळे, ऑज्वल्ड कोर्डेरो मूडबेळे. कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Martisalores, salo patronam so, Vishwasi sakol, Krista somyaso, Achal bavartaso, Saksto Kristaso, Asro durbolyaso, Asro mokaso, Saloresa, Bomokacha, Dayalasra, Serduplyaksha, Pauduanka, Bhaktam tuja, Salai metani tu, Christi sucha. Sant Loresa novena shemagne, Yezaitivan martira San Loresa, Tarna prayeris bavarta katir katin kasasun जीव दिल्या, आयकमचें कालते मागणे, वरत्या पाटकेन आमी तुजे सरसी आयल्या, जीव बावर तीर बरवसो, देवा सोने आमच्या पेऱ्याचो खरो मोग आमकां जोड दी, आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सर्वात्मेक आणि संवसारी वडिलां ते कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या तकल्यांक पिडेशिल्लें कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी, आनी सर्गर्जांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन सांत लोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्यार अर्गां दितात. रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर, किडनीचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक, गोट्यांत आनी गोरवांच्या आंगार आशिल्लो किरेंटिना पयस जाल्ल्याक, काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक, सर आवगडांत जावन राखून व्हेल्ल्याक, एका भावाक बऱ्या सुवातेचेर काम मेळ्ळ्याक, IELTS एग्जामांत पास जावन जर्मनींत विजा मेळिल्ल्याक, MSCंत बरे मार्क्स मेळिल्ल्याक, दोगांक विजा लाभिल्ल्याक, 5 जाणांक बऱ्या कंपनींत काम मेळिल्ल्याक, दोगां भुरग्यांक कुटुंबांक फाटीं आयिल्ल्याक, कोर्टाच्या केसींत जीख मेळिल्ल्याक, कोंकणी पॅन गूण जाल्ल्याक, नवें बायक काडूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. अर्गां देवा, अर्गां क्रिस्ता, अर्गां पवित्र आत्म्याक. अर्गां देवा, अर्गां क्रिस्ता, अर्गां पवित्र आत्म्याक. जाव अर्गां सस्नाच्या सस्नाक, जाव अर्गां सस्नाच्या सस्नाक. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. सांत लोरेसाच्या मजतीन 50 कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक, 120 आनी 8 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 30 जाणांक सैरीक लाबूंक, 23 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाबूंक, 51 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद जाणवाय मेळोवंक, 35 भुरग्यांक परिक्षेंत पास जावंक, 15 भुरग्यांचे हट राग पयस वचूंक, 12 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावंक, 70 आनी 8 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 24 जाणांक भुरग्यांक परगांवांक वचोंक विजा लाबूंक, 30 आनी 2 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक, 30 आनी 8 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक, 14 जाणांचे काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, 11 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक, 8 जाणांच्या मोतीक येवची वायट चिन्नां पयस जावंक, 15 जाणांचे आमाल पिवण येतावन सुटका लाबूंक, 22 जाणांक घर जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक, 11 जाणांक बरो जागो फावो जावंक,
14 जाणांचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक 13 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक 12 जाणांनी काण गेल्ले पयशे पाटी दिवंक 14 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक 8 जाणांक सांबाळ मेळोवंक 9 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 11 जाणांनी हातीन घेतिल्लें काम बऱ्यान पंथाक पावूंक 8 जोड्यांचे काजर जिवीत बरें जावंक 12 जाणांक बरी न्हीद पडोवंक 6 जाणांचे चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक 21 जाणांक आर्थीक समस्येंतावन सुटका मेळोवंक 12 जाणांक शेळताप कोंकली गूण जावंक सांत लोरसाच्या मजतीन 30 आनी 2 जाणांची कुडीची पिडा गूण जावंक 16 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 18 जाणांची थायरॉयड BP डायबिटीस नॉर्मल जावंक क्रिएटीन नॉर्मल जावंक किडनी फंक्शन एक ग्रेडर आसलें संपूर्ण नॉर्मल जावंक 14 जाणांची गांठीची दूख 17 जाणांची पांयांची दूख 6 जाणांची कॅन्सर पिडाची 19 जाणांची एलर्जी 10 जाणांची शिऱ्यांची पिडा 8 जाणांची हार्टाची पिडा 9 जाणांची मायग्रेन पिडा गूण जावचे खातीर मागतात सांत लोरसाच्या मजतीन 7 जाणांचे पायल्स 12 जाणांचे पाडदूख 7 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा 2 सर्पसुत्तू 4 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 8 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 9 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 5 जाणांची लिव्हराची पिडा गूण जावचे खातीर मागतात सांत लोरसाच्या मजतीन 7 जाणांचे पेंकाड दूख 11 जाणांची किडनीची पिडा 2 युरिन इन्फेक्शन 4 जाणांची मुला व्याधी 2 उस्मोड पिडा गूण जावंक गोमट्याक जासलो गुळो नापय जावंक 5 जाणांचे केस जडचे रावंक 2 पांयांतले किळे नापय जावंक 6 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावंक चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोवंक नेदरलँडान बरो घर मेळोवंक आंगार पडचे गुळे नापय जावंक दोनी भुजांक दूख गूण जावचे खातीर मागतात ही सर ते सवें प्रत्येक ते पासत इराद्या पासत मागतात 18 वर्सां प्रायेच्या एकल्याची HIV पिडा गूण जावंक एका भुरग्याचे ऑटिझम समस्ये परिहार जावंक लुकेमिया पिडेतावन ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक 2 भुरग्यांची ADHD समस्या परिहार जावंक गर्भकोशांतलो गेड्डे नापय जावंक एका भयणीच्या पांयांक बोळ मेळोवंक कोमार आसले एक भयण मोतीर येवंक लंडनान बरें काम मेळोवंक विजा मेळोवंक 1 लाख शिकोवंक बरी मोत आनी एग्जामांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर मागता आसतना आमा सोमेस्तांच्या त्या पासत इराद्या पासत मागया ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರೋಗಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಥರದ ನಾಗದೋಷಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Apărcisu maka apu Amolik tiaraktan maka tuntela Apărcisu maka apu Amolik tiaraktan maka tuntela Gun karcisu maka gun कर सवळी पीडा शिडा मुची तू निवा गुंकर जेजू माका गुंकर सगळी पीडा शिडा मुची तू निवा आपण जेजू माका आपू अमोलिक त्या रक्तान माका तू तेला
शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची जेवण बगी मोरान मरण सरगारचेर सांगता सर आमचे इराद्या पासत त्या सांग पासत मेळिल्ल्या उपकारां पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझे कशी सरगारता तशी संवसारांत जावं सांत लोरेस मार्तिराम अपसत विनती कर प्रार्थया हे सर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कार म्हणून लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर आमच्या पिढे खातीर मागया दैवीक वय जावन आसो जेजू क्रिस्त आमचे तें हेरान तें पेल्यात तें आमच्या बगलेन आसलें तें आमच्या कुटुंबांत तें आसली सर तराची पिडा शिडा गूण जावच्या खातीर आतां आमी मागया सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दायेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सरशीन पावोवन दी सोमी तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सवें आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडल्या सर बांदपा सांत तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या अगणीत काकुळीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मोजतेन कुडी यत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजिलेकां तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवन आनी देखीर प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासाची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मोरीफा आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तो तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोवें रावो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडणूक ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची कृपा आमकां लाभून आमची सर पातकां बोगसूंक आनी ह्या मरिफात पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभूंक बोगसूंची कृपा सक्रामेंताची कृपा प्राजिताची कृपा आमकां लाभूं दी आनी ह्या मरिफात आमच्या कुडींत आसली सर तराची पिडा मोतींत आसली पिडा आत्म्याचे गाय गूण जावच्याक देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर येवच्याक आतां आमी उबे रावया पवित्र आत्म्याच्या येवकोपाक गीत गावच्या मरिफात पवित्र उदकांत आमकां पवित्र सडवण लाभूं दी म्हणून आमी मागया पांचंकू 105 ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸುಯಿದ
दासनले पावनने परमात्मने पावनगोळिसेम्मा पावनने परमात्मने पावनगोळिसेम्मा ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲೈ ಸುರಿಸಿಂದು ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲೈ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲೇ ಪಂಚಶತಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು Padewu ban urpengavya Moga parimi devak nawadya Pavo killa kamka saloresa Sekertayo pitun gitangavya Padewu ban urpengavya Moga parimi devak nawadya Mukad puta sowe Angwan mari आशीर्वाद Jesuच्या पवित्र काळचा आम्हा सर्वांक दी तुझे भगवंतलो रेसा आम्हा पसंतने तिकर भगवंत क्रिस्तचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन